Bashiraba, Ora Bashiraba, Rabba, Yarabashira, Bashababa, Hallelujah, Rabashia, Hallelujah, 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 Rabashikara Bashat, He Arabashira, Rabashakara Bashitaria, Hallelujah, Rabashia, Rabashara Barashitaria, Hallelujah, 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 Rabaya, Rabaya, Rabashaba, Rabashakara Bashitaria, Hallelujah, just thank you, Jesus, Hallelujah. Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Rabba, 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 Baba, Rabba, Shira, Baka, Rabba, Tata, Rabba. Oh, Rabba, Shira, Rabba, 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 Shira. Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Masih ubi rahuya. अंजना उभी राहली हांव तुमकां एक देवान दिल्ली भासावणी जेजू वरवीं वो जेजून दिल्ली भासावणी जेजू आनी बाप एक जाणा न्हू तुमी बरयल्लें उतर जो जशी वर्तमान 10, 20 वर 30 वड हांव आनी बाप एक आनी पवित्रित्वी एक देव जेजू बाप हो पवित्र आत्मो कुशीन न्हू की न्हू एक हेजी उद्गारणी हेजी समजणी आमकां कडेन आयज देव दितलो फाटीं पूण सद्याक पयली उद्गारणी घेता हांव तुमी आमी हिंगा एकठांय जाल्यात आनी आमच्या सांगाताक जेजू हाजीर आसा आसा उतरा प्रमाणे आयकता दिश्टी पडटा आमकां दिश्टी पडना म्हाका दिश्टी पडटा आं प्रेज गॉड कित्याक जेजून आमकां सांगलां हांव मोस्तोक आनी तुमी सांदे जर आमी तो जेजूचे सांदे आमी एकामेकाक पयले जाल्यार जेजू आमच्या साद्या वरवीं आमच्या मदें ना आसा न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जेजस तर एकामेकाक पळयात एकामेकाक हात लायात एकामेकाक जापायात आसात सदांच खुशाल रावात नव्यान सांगता खुशाल रावात सेकंड दियात वादात दियात जेजूचे सय पावयात एकामेकाक मोग फकत मोगान दिवंक जाता प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया 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 थँक्यू जिजस हालेलुया थँक्यू लॉर्ड येवात येवात तिगाच रावं नाकात येवात चलोन बेगीन बेगीन धांवून येवात तुमच्या जाग्याचेर Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Blessed. God bless you all. आता तुमच्या शेजाऱ्याक एकामेकाक सांगात हांवें जेजूक पयलां हांव जेजूक मेवलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जावन आसा भासावणी जेजूची पेल्याक तुमी कितें केलां तें म्हाका केलां सांगलां जेजून माथ्याच्या शिव वर्तमानांत 25 40 आनी 5 वडील म्हणटा पेल्याक जें तुमी कितें केलां तें म्हाका केलां तुवें पेल्याक हात दिला जेजू म्हणटा म्हाका सेकंड केला तूं पेल्याक मेवला जेजू म्हणटा तूं म्हाका मेवला पण जो जेजू म्हाका म्हणटा जाल्यार हांव जेजूक मेवला काय ना पेल्याच्या रुपान अनुभवया जेजूक आसा न्हू आमच्या गायन एक हय प्रेज गॉड हें सगळें आमी जाणा पूण आमी कितें जाल्यां विसरल्यांत आमी काडूकांत आहात दिश्टी पडना उजवाडाक पावोंक ना आमी आयज उजवाडाक येवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. कितल्या जाणांनी जेजूक पळयलो? सगळ्यांनी पळयलो. थोड्यांनी वद्दो पळयलो दिसता म्हाका. थोडे येदोसो दाखयलो म्हाका. इल्लोसो पळयलो. धाकटो तो जेजू म्हूण धाकटो न्हू. जेजू धाकटो. हे आमचे सांत मात व्हडले ते सांफ्रांस शावेर कोण म्हणटात ते सगळे कोण व्हडले इश्टाच्यू भाव व्हडले. आनी जेजू येदोसो आसता न्हू मिनीन जेजू. तो धाकटो. देखून आमी धाकटो जेजू कोणें पळयलो? धाकटुलो तो हांवें पळयलो. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पूण जाणा जायात जेजूचें नांव तुमी म्हणटा ते जिबीचेर घेता सगले कुशालकायेन सगले उर्बेन बरोवन सगल्याच्यान व्हडलो अधिकार दोनी हात उबारून देखून म्हाज्यान दिवंक जाता. तरी हांव धाकटो जेजू व्हडलो. तरी सगळे सांत मोग धाकटे पूण जेजू व्हडलो. कित्याक हे मोडबागाला दुसरें नांव ना तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक. खंयच्याच भाग्यवंताचें खंयच्याच व्हडल्या व्हडल्या सांताचें कोणाचें नांव ना आनीक. तेजें नांव घेयल्या शिवाय तेज्यान आनी कोणाच्यान आमकां आदार दिवंक जायना. इवन बाप म्हणटा जेवण 3:16 आमकां सांगता जेजू वरवीं आमकां सोडून मेळ्ळ्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. कितें करूंक आमचेर फरोन मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं आमकां सुटका दिवंक. बापान देखून आमकां सुटका दिवंक ना. कोणें दिली सुटका? जेजून. मागीर कितें गरीब गो तुमी? जेजूचें नांव तोंडार घेवंक जायना? कोणें दिली सुटका? कितल्या अभिमानान कोणें सुटका? जेजून. एकलें उलयता दुसरें आयकता. ताणें सांगलें न्हू पावलें न्हू. तेज्या मिटिंगेक एक लिडर उरल्या पुरो सगल्यांक पावलें. देवाचें राज तशें न्हू. देवाचें राज एकवटाचें आनी मोगाचें राज. तेजें राज कसलें? एकवटाचें आनी मोगाचें. आनी देव सांगता पयलें सोदात देवाचें नीत आनी ताचें राज. कितें करात? पयलें सोदात नीत आनी ताचें राज. आयज आमी तें सोदया? मेवलां तुमकां तें? तेन्ना कित्याक सोदूंक जाय मेवलां जाल्यार? जें कितें मेवोंक ना तें सोदूंक जाय आमकां. गरज कित्याची आहा तेजी काय ना तेजी? जाय तेजी. आमचे कडेन ना आमकां जाय तेची गरज न्हू. मग तुमकां देवाचें राज मेवला जाल्यार कित्याक गरज आसा? सॉरी आयकोपाचें तें दुसरे भाशेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. तर एक गायन घेवया. तयार आसा सगलीं? खंयचें घेवया? चिंची नाकात म्हाकाच जाय तें अशें म्हणून तशें कांय ना. म्हाका तुमची खुशी पळोवंक तुमची उर्बा आनी तुमच्या गायनांतल्यान देव कडेन म्हाका आनी कितें उजवळटा म्हाका चलयता आनी तुमकां तें बऱ्याक पडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. बेगीन 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 खंयचें गायन? आं to follow Jesus. No turning back. Good. No turning back. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back.
प्रेज गॉड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही गायन घेतलें, हांवें आयकलें, जिवाक बरें दिसलें, पूण समजोंक ना. ना असो काय ना, नो वरी. फाटलो जालो जेजूचो. हां सर, थँक्यू. हांव थोडे भशेन जालें, आयकलें, जिवाक बरें दिसलें, कित्याक तुमी खुशाल जाली, खुशालकायेन म्हटलें, आमी सगळीं देवाच्या राज्यान एकठांय जालीं आनी दोग गोतेक एकठांय जाल्यात. तांच्या मदें जेजू आयज हाजीर आसा. पूण एक तुमी कमिटमेंट केला, नो टर्निंग बॅक. हेजी उदाहरण म्हाका दियाय तुमी. वॉट इज द मिनींग ऑफ नो टर्निंग बॅक? Whatever, take the cross and follow Jesus. You take your cross and follow Jesus. Then you become the disciple of Jesus. काय ना, सगळ्यांक तेजेय सारकें तुजेय सारकें आयक. कित्याक एका उतराक, वन वर्ड इज अ सीड, नॉट करप्ट, इनकरप्टेबल. करप्ट जायना तसलें. आनी इट गिवींग द, कितें म्हणटा तेका आमी आतां 100 folds पीक दिता. कितें दिता? 100 फावटी पीक दिता, वाडयता आनी चडयता. तें देवाचें उतर. तेका तुमी कमिटमेंट केला, नो टर्निंग बॅक. सो हितून तुमी आतां रावोंक जाय. जशें आमकां देवाचें उतर मेवता, त्या उतरांतल्यान आमी चलपाक जाय. तर आमकां कितें जाय आतां? देवाची मोजत. कितें जाय आमकां? जेजून सांगलां भाग्यवान पावलूक. जेन्ना भाग्यवान पावलू सांगतालो, सैतान म्हाका नाडटा, म्हाका जे वयलो तो सैतान काड. पूण जेजून ताका सांगलें, ती सैतान आसूं दी, पूण म्हजी कृपा माग, म्हजी मोजत पुरो तुका. आमकां कोणाची मोजत पुरो? जेजूची. कशी मेवतली? नो टर्निंग बॅक. तर बसूया. आनी आमच्याच भितर तुमी जोण ऐकले, तुमचीच उतरां आनी तुमची चित्रां हें गायन तुमच्या भितर सांग. तुमच्या उमेदीन हें भायर सरलां, वय काय ना? तुमी ती उर्बा दाखयल्या आनी देवाक तुमी, जेजूक तुमी सांगलां, नो टर्निंग बॅक. आयज ह्या उतराचेर आमी फॉर्म रावोंक जाय. हिंगासान आमी शिकोन वचोंक जाय आमच्या जिवितांत. ओन्ली टुडे को फॉर एवर? एग्री? आसतली तुमी फॉर एवर? कमिटमेंट केलां. हां, आयज देवाक तुमी भास दिल्या, वी फॉलो द जिजस एंड नो टर्निंग बॅक. आतां फॉलो जिजस म्हळ्यार कितें? जेजू सांगता तें हांव पाळटलों, वय काय ना? जेजू सांगता आयकतलो आनी हांव पाळटलों. पाळना जाल्यार हांव गुन्यांवकारी. पाळना जाल्यार हांव गुन्यांवकारी. पूण जेजू गुन्यांवकारी करना. जेजू कितें सांगता? बापा बोगूस, फॉरगिव देम. ती नोको तेणी कसलो एग्रीमेंट केला तो. जेजू दयाळ, जेजू मोगाळ, जेजू काकूटसार. आयज तुज्या आनी म्हाज्या उतरांतल्यान नो टर्निंग बॅक. आय फॉलो जेजूस. जाल्यार हांवें आनी तुवेंय फॉरगिवनेस करपाक जाय. आय यू एग्री? जेन्ना ना तेणें चूक केल्या, तेणें मागोवन दी, हांव बक्षितां, अशें कितें आसतलें? चूक कोणेंय करूं, फॉरगिव. आयज हेजे वयल्यान जेजूची शिकवण आमी घेवया. सगलीं जेजून शिकयलेलें मागणें जाणा तुमी? आं? आमचे बापा. कितें म्हणून शिकयलां तेणें? मॅथ्यू 6:9. आयज आमी तें शिकया. तुमी कितें समजता तुमी म्हाका सांगात. आं, म्हाकाय शिकयात. सगलीं जाणां न्हू आमच्या बापाचें मागणें? सगलीं कोत्ता न्हू? काय म्हणटा?
करूंक शिकया. आनी चुकलां जाल्यार तुमी म्हाका शिकयाय. प्रेज द लॉर्ड. हाज्या जाग्यार कित्याक येयल्या आमी? मागणें शिकूंक. तर सुरवात करया जेजू कडेन, शिसा कडेन जेजू कडेन शिसांनी मागलोलें, गुरुजी आमकां मागणें करूंक शिकय. आमी ह्या जाग्यार येता पूण कोण म्हणना आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून. आमी कितें म्हणटा जाणा? आमकां मागण्यांत दवर, आमच्या पासत माग. जर तूं शिकत जाल्यार तुका मागण्यांत दवरपाची गरज ना. आसा? मागण्यांत दवरपाची गरज आसा? तुज्या पासत मागणें करपाची गरज आसा? कित्याक ना? कित्याक मागणें करूंक तूं जाणा. आनी हेका लागून जेजून शिसाक मागणें करात म्हूण सांगलां. आयज कितलीं जाणां जेजूच्या शिसाक आहात तयार? शीस म्हणल्यार कोण? फाटलावता, डिसायबल. जायते जालेले. पयले फकत जेजून थोड्या जाणां हिजून काडलेले, मागीर 100रांनी जाले, मागीर 1000रांनी जाले, आनी मागीर लाखांनी जाले. आयज कळनी हिशोब ना पळय तितले आख्ख्या संवसाराक शिंवल्ले. हय काय ना? तितून आमीय आहा. आमी शीस. जो क्रिस्त हांव म्हणटा तो जेजूचो फॉलोवर जालो. तुमी कोण? क्रिस्त हांव न्हू? तुमी कोण? सॉरी, क्रिस्त? हांव समज तांव म्हणून. पूण हें प्रोनाउन्सिएशन आमचें वयता, क्रिस्तांव क्रिस्तांव अशें म्हणचें वयता. पूण म्हाज्या मनांतल्यान, म्हाज्या अनुभवांतल्यान म्हाजो आवाज म्हाका येवंक जावो, क्रिस्त हांव. कळ्ळें न्हू? कितें म्हटलां? क्रिस्त हांव. तेन्नाच हांव फाटलावदार जेजूचो. क्रिस्त मस्तक, हांव सांदो. तेणें म्हाका आपणाचो पट केला. जसो क्रिस्त देवाचो पूत, तेच भशेन हांवूय देवाचो पूत. कसो? क्रिस्ता वरवीं. डायरेक्ट देवाचो पूत न्हू हांव. डायरेक्ट पूत कोणाचो? मनशाचो. कोणाचो पूत? उलयना तुमी. तुमी उगी रावले, हांवूय उगी रावतलो. तुमकां जाय हांव उगी रावलोलो? तुमकां तर रावूं नाका, उगी रावलोलो. जाल्यार म्हाका तुमकां दिसता म्हाका जाय तुमी उगी रावलेली? उलयतली तुमी? उलय न्हू. हांव विचारता तरी जबाब दियाय न्हू. तुमी विचार नासतना हांव तुमकां कितें कितें सांगो वता, म्हाजी त्रांपेट वाजू वयता आहा, आनी तुमी ताका साथ दिनाय, सांगात दिनाय, जाल्यार म्हाजें वाजप सोंपतलें. सोबोवया न्हू ताका? खुशाल करया न्हू? आमचें जिवीत खुशालकायेन भरया न्हू? देवाच्या मोगाचें करया न्हू? तो काय म्हाज्या एकल्याचेंच आसूं, तुमचें आहा तशें दवरूं? सगल्याचें. आनी ताका लागून म्हणटा जेजू तुमी तर मोज्यान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगाताक आसा. सगल्यांक आमच्या सांगात जेजू आसल्यार आमी खुशाल आसतलीं काय दुखी आसतलीं? पूण सगळीं खुशाल आसूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. एटलिस्ट तें तरी म्हणाय, हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. बरें दिसलें आयकलें म्हणून. थोडीं जाणां तोंडूच उक्तें करिना. जेजून बाय वाचलें तुवें तें? वाच. देखून 6:9. देखून तुमी अशें प्रार्थन करचें. प्रेज गॉड. पुरो कितें म्हटलां? सगलीं म्हणत. आतां तुमी एकामेकाक सांग, शेजाऱ्याक सांग, बाय अशें प्रार्थना करचें. तिंगा म्हणोंक ना अशें प्रार्थना म्हणचें. करपाक आनी म्हणपाक फरक आहा. म्हणप रेसिवी दिवप,
करप एक्सपेरिमेंट करप. कोडी करपाक मसालो काड गो बाय आनी मसालो काडलो हें म्हणप ही थिओरी. पूण प्रॅक्टिकल जावन आसा करप. कोडी करप अशें कितें बेस्ट कोडी केली रे न्हू. कित्याक हांव एके कडेन जेवणाक वयतालो आनी जेवण लेट सारकें अडेजांक 2-3 अशें ह्या वेळार देखून जेवणाक. आनी कितें जेवणाक शीत आनी हेका लागून न्हू स्पेशल कोडी. हांव म्हणलो मारिया कितें कोडी गो तुजी. आनी ताका नांवूच दवरलें आनी तें आतां म्हाका म्हणूंक लागलें कोडी कोडी म्हणटा तें. म्हाका म्हणटा म्हाजी मारियाची कोडी. आनी ते कोडयेक लागून हांव तेजेर जेवणाक वयतालो. कोडी इतली घोस्ताच्या रुचीची जाताली. तेका विचारतलो लागून म्हाजी बायलेक शिकय मुगो गोच्च्यान तें सोयरें. तें म्हणलें तें मिक्सराचेर कोत्ता. कोणू तुजी बायल. कितें कोत्ता कोडी मिक्सराचेर आर्टिफिशियल गॉवरमेंटाचेर. पूण हांव म्हाज्या हातींनी वांटून रगड्याचेर कोत्ता. कितलो फरक आहा आर्टिफिशियल आनी कोश्ट वावर. ते कोळयेची रूच बायलेची आनी मिवणेची कट्टाली. आयज तेच भाशेन मागणें म्हणपाची आनी मागणें करपाची ही रूच आमकां कळोंक जाय. हें डिफरन्स आमकां मेळोंक जाय. देखून तुमकां सांगलां शेजाऱ्याक मागणें करात एकामेकाक सांगात. आनी तुमी सांगलां वय. आतां मागणें करूंक कोण शिकयता आमकां जेजू न्हू. सगलीं म्हणत पयलीं आख्खें मागणें म्हणत आमचे बापा. आमच्या बापा तूं स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. सवकास तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पुरो 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 आमचो दिसपटो मागीर घालया. हें चड व्हडलें जातलें म्हणून मागीर म्हणत टायम काबार जालो म्हणून मागीर म्हणलें वद्दें उरलां मरे ब्रदर. म्हणून तें वद्दें आनी दवरचें न्हू. आमी पयलीं हें काबार करया. कितें म्हटलां बाय तुमी आमच्या बापा. आमी जेन्ना हें मागणें म्हणटा तेन्ना खरीच आमी बापाक वडकोता काय. खरेंच आमी बापाक उलो मारता काय आमचो कायदो मागणें करपाचो मागणें म्हणपाचो तेच करपाचो. वो मिसाक गेल्या उपरांत जेजू शिकयलें मागणें म्हणपाचो हो अनुभव आमी कोत्ता काय. कित्याक लागून जेजून आमच्या बापा आमकां म्हणोंक लायलें वो जेजून म्हटलें हे भाशेन करात म्हणून तेचो अनुभव काडला काय. जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता सगल्यांक भुरगीं आहा न्हू. सगल्या भुरग्यांक बाप आहा न्हू पाय आहा न्हू. आतां आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा न्हू. आमी सगळीं भुरगीं देवाचीं वय काय ना. मातशें व्हडल्यान व्हडलें बरें दिसता. तुमी आतां जाप दिता तेन्ना उलयतना बरें दिसता. आनी खरेंच म्हाका खूब उमेद भोगता हे भाशेन तुमी जबाब दीत जाल्यार. खूब खुशाल जाता हांव. तुमकां फुडें म्हाजी खुशालकाय दिसना जायत पूण ते खुशालकाय म्हाज्या भितरल्यान म्हाका भरून येता ती देव आनी हांव जाणा. देव म्हाका तपासून पळयता. देव म्हाका वळखता. तसो देव तुमकांय वळखता. आनी एक एकल्याक देव आमकां वळखता. आमची गजाल देवाक सांगपाक कोणाक गरज ना. म्हाजी गोंयकी तुमी दिवपाक गरज ना. तूं देवाचो मोग इतलो कोत्ता तो इतलो कोत्ता म्हणपाची गरज ना. देव तुका वळखता तूं कितलो देवाचो मोग कोत्ता पळय तो. आनी जिवाच्या शिव वर्तमानान 2-20 वरांत 25 वडीन बरयलां. तें पयलें वाच. एकल्याकूय आमी दुसऱ्याची गोवाई दिवपाची गरज ना देवाक. देव आमकां एक एकल्याक वळखता. John 2
25 इंग्लिशीन. कोंकणीन जेवाचो शिव वर्तमान 2 वोर 25 वोड 25 लास्ट वर्स वाचूं? वाच. कित्याक तो सगल्या मनशांक पक्क वळखतालो. कोणाचेच विशीं कोणेच ताका कितेंच सांगची गरज नासली. मनशा भितर कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हणटच आमी गोंयकी दिवंक नाका जायी एकामेकाची तें वचलें पण आमी एकामेकाचें हें कोत्ता न्हू. हिंगा दाखयता आमी मागणें कसलें कोत्ता तें. ताका गरज ना आमची कित्याक तो आमचो फावंडर, तो आमचो रोसणार आनी तो आमचो सरवंडार. पूण तरी आमी बोटां दाखयतात. आयज जेजून शिकयल्लें मागणें कित्याक शिकयलें तें आमी अणभवून घेवया आनी त्या मागण्याचो फळ आमच्या उरलेल्या जिवितान आमचें जिवीत भर तें काडुया. एकूच मागणें जेजून शिकयलां. जायती शिकयल्या मागणी एकूच मागणें. पण त्या मागण्यांतल्यान आख्खें जिवीत आमचें बांदलेलें आसा. बायंडींग. बांद दर्या बांद आमकां तुज्या मोगाच्या दोरांनी. हें एक गायन आसा. जाणा तुमी तें गायन? आयकलां तुमी तें? ना. म्हाका कडेन तो बूक हिंगा सोदना, बुकाचेर आहा. काय नजो. आनी जेजून सुरवात कोत्ता आसतना म्हणोंक लायलें आमच्या बापा. कितें म्हणून लायलें? आमी म्हणटात सगलीं. आतां बापा म्हणून कुयतान भायर सोदता. आमी संवसारान पांयक पडयल्या उपरांत पांय म्हणटा. वय काय ना? संवसारीक उर्बा, संवसारीक मोग, संवसारांतलो एकूट कित्यान जाता? दोळ्यांनी पडोवन. ही जिविताची सुरवात. कोणाच्याय पांयक हांव पांय म्हणटा आनी खंयचोय पांय म्हाका पूत म्हणटा ना. वयल्या वयर म्हणटा. पूण खऱ्या काळजाचो पूत आपल्याचो पूत पळय ताका. वय. पूण हिंगासोर देव आमकां सगल्यांक आपले पूत म्हणटा. आनी ह्या पुता वरवीं देवान आमी देवाक पांय म्हणोंक शिकयलां. आनी त्या म्हणटा आमी आमच्या बापा. खऱ्या काळजान म्हणटा तुमी काय जेजून शिकयलें मागणें म्हणून म्हणटा तुमी? ओ खरोच म्हाजो देव, म्हजो पांय, म्हाजो पांय खूब गिरेस्त आनी खरोच तर हांव पांय म्हणून म्हाज्या काळजांतल्यान ताका अनुभवता. हांव बापा म्हूण ताका उलो मारता जाल्यार म्हाज्या पांय लागीं कांयच उणें ना. तो म्हजो राखणो. भुरग्याचें राखणें कोण? भुरग्याचो माय पाय. वय काय ना? तेच भशेन म्हजो राखणो, म्हजो पाय माय, म्हजो देव, म्हजो बाप. आनी ताका लागून हांव जाणा काय हांव बापा म्हणटा, आमच्या बापा, तेन्ना हांव म्हाज्या पांयक उलो मारता म्हणून. ह्या अनुभवान हांव म्हणटा काय. आनी म्हाजो पांय खूंय आसा, खूंय आसा? आमच्या बापा सर्गेच्या. खूंय आसा म्हणटा हांव पांयक? स्वर्गार आसा. आनी हो स्वर्गीच्या पांयक हांव उलो मारता, तो म्हाका जाप दिता काय? जरी तर हांव ल्हान भुरगो, म्हाका ल्हान भुरगो आहा आनी तो येवन म्हाका डॅडी डॅडी ओ पापा पापा म्हणटा, हांव ताका जाप दिता काय दिना काय? कित्याक संवसारीक जिवितांत ह्या दोळ्यांनी पडोवन हांव आसा. पूण ओत्मीक जिवितांत बाप म्हाका दिश्टी ना. पूण तो म्हाका जाप दिता, म्हाका भावार्थ आसा काय? आं?
मग जेन्ना उलो मारता तेन्ना तुका भावार्थ आसा काय हांव म्हाज्या पायक उलो मारला म्हणून? त्या भावार्थान तूं पळयता काय आमच्या बापा? जाप कशी मेवतली? कसले मागणे ते? भावार्थाचे मागणे. एकामेकाक आमी ही भावार्थाची बुजवण आमचो पाय, आमचो बाप कितलो मोगाड, कितलो दोयाड, कितलो जे कितें उणें आहा तें कोणा कडेन आहा? पाय कडेन आसा. आमचो राखणो तो. सर्वेस्पूर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. म्हजो पाय, म्हाजो राखणो, म्हाका कांयच त्रास जावंक दिवचो ना. हांव खंय वेता थंयसर तो म्हाज्या सांगाताक आसा. हांवें जाणा काय आयज हांव वास्कोसान हिंगा येयलां. म्हाका देव राखता काय? म्हाज्या सांगाताक म्हजो देव म्हजो बापूय आहा म्हूण हांव जाणा काय? हो म्हाका भावार्थ आसूंक जाय. हो भावार्थ देव म्हजो. हो एकूच गूण भावार्थाचो तो तिमेंक लागता. देव वत्मो, हांव एक वत्मो. आनी त्या भावार्थान हांव जियेता जाल्यार हांव सगळे वाटेन सुरक्षीत आहा. सगळ्या वेळाक हांव देवाक वाखाणटा. 34 पयली ओड वाच. सगळ्या वेळा सगळ्या वेळात सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. प्रेज गॉड. खरी दिन वाचता काय आमी? बापा हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका आयचो दीस दिला. बापा हांव तुका आर्गां दितां. तुवें आयज म्हाका बरी भलायकी दिल्या. बापा हांव तुका आर्गां दितां. आयज तुवें म्हाका बरें न्हेसोवन बरें उजवण बरी कितें जिवीत दिलां. म्हणजे एक उतरां थोडी घेवन तरी आमी देवाक वाखाणटा. म्हाज्या पायक हांव वाखाणटा काय? एक बऱ्यांतलो बरो गिफ्ट म्हाका दिला म्हळ्यार बरी भलायकी म्हाका दिल्या. आमी आमच्या बापाक कित्याक म्हणूंक जेजून शिकयलां आमकां? देवाक वाखाणूंक, देवाक दिनवासूंक सगल्या वेळाक. हें आमच्या बापा. एकल्याक न्हू, सगल्यांक दिला बाप. एकल्याचो बाप तो, जेजूचो बाप तो. पूण जेजून आमकां आपल्या रोगतान विकती घेतली, आपले सांदे केले आनी बापाचे वेंगेन पावयली. आमच्या घरा आमकां पावयले, आमच्या घरांतले भायर घातलेले. सोयीच्या राज्यांतल्या आदामाक देवान भायर घातलेलो उतर मोडलें म्हणून. पूण जेजून आपलें रोगत दिलें, सोडून गेली, बापा कडेन बोगसणे मागली. आनी बापान दया आनी काकूत केली. काकुतीक लागून आमकां एंट्रन्स भितर दिलें. हालेलुया, हालेलुया. आनी ताका लागून आमकां बापा म्हणून आमकां पाय फावो जालो. मोगाळ पाय, दयाळ पाय, काकुसार पाय, ग्रेस्त पाय. हांव ग्रेस्त पायचो भुरगो म्हणत. जाणा जाल्यार म्हणत, नको जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. आमचो पाय ग्रेस्त. कोण तो? देव बाप, स्वर्ग आनी संवसाराचो धनी, आख्खी सृश्टीचो रोसणार. हिब्रू 11:3 वाच. आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. प्रो जीसस. एक उतरान तो देवान आख्खी सृश्टी करून हाडल्या. तो कितलो ग्रेस्त, कितली ग्रेस्त काय तेजी. आनी तो कोण? म्हजो पाय. कितलो अभिमान म्हाका, कितलें व्हडपण म्हाका. आहा काय? आहा काय हांव देवाचेर ग्रेस्त जावन? आहा काय देवाचे व्हडले म्हजे केल्या ते उपकार आठवूंक?
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या बापात साधे मागणे म्हणून समजू नकात. लादीनीक गेले, मुटले आनी केली लादीन. सायबीण गेली, सायबिणीच्या हितून गेलो, तेर्स गेलो, घरा येयली. हय, मागणें केलें आमच्या बापा. कोण बरो ना त्याच्या पावसात मागलें आमच्या बापा. पूण खोऱ्या भावार्थान केला काय? हें तुजेर आनी म्हजेर दवरलेलें आहा. खरेंच भावार्थान हांवें त्या बापाक म्हजो पाय म्हणून स्विकार केला काय? खरेंच बसोन त्या वेळार इल्लो वेळ पायकोडे उलयला काय? म्हज्या मोगाळ बापा तुवें म्हाका आयचो दीस दिला, हें जिवीत दिलां, हे भलायकी दिल्या, हें गिन्यान दिलां, हें उलोवंक उतर दिलां, आनी हें सगलें कुयतान आयलां. देवा बापाच्या घरान स्वर्गार्थान आयलां आनी हेवन इज माय हार्ट. हें सगलें म्हाज्या काळजान भरलां आनी आतां हांव तोंडान उगतां तो म्हजो भावार्थ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. कित्याक बापा म्हणून कळना तुमकां? आमी म्हणूंक जाय बापा वो नाका. सगलें बदलतलें, हें मागणें बदलचें ना. कित्याक हीं उतरां जेजूची. कोणाची उतरां? आनी जेजून सांगलां पवित्र पुस्तकाचेर, स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजीं उतरां. पूण ती उतरां तुजी आनी म्हजी करूंक जायी वो नाका? काय जेजूची म्हणटा कोणे दवरूंक जायी? आमची करूंक जायी. जेजून आपणाची केली जाणां कशी ती? जेजून ती उतरां आपणाची केली. कशी केली खबर आहा? जेजू तावणेक सांपडलो. माय गॉड, माय गॉड. सारकें आहा गो तुजें, पूण म्हाका ती समजूंक ना. तूं खंय पावला तें सांग, सांग बाय सांग. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडला? तो निमाणो मोत्ता तेन्ना. पूण पयलें देवान जेजून सगलीं देवाचीं उतरां आपली केली. त्या उतरां वरवीं सगलें घडोवन हाडलें. देवान आख्खी सृश्टी एका उतरान रचली. आतां जेजू देवाचो पूत म्हणून दाखोवन दिवपाक हें मागणें तेणें आमकां शिकयलां. बापाक उलो मारपाक कित्याक लागून बेश्टो? काय आमकां कितें जायें तें मागोन घेवपाक? आमकां जायें तें जेजून घेतलें मागोन तें. खूंय खूंय कितें घेतलें म्हाका सांगात. सॉरी, फुरसाचेर काळजाचे आवडे मागोन घेवंक ना, आवडे उदगाल्ले. कळ्ळें न्हू? खुर्साचेर तेणें बोक्षणां दिली. कळ्ळें? म्हणजे ते काळजान आवडे आसले तेजे सोंपडले, काबार केले. पूण पयलें तेणें आमकां जायतें मागोवन दाखयलें. सुरवातेक जेन्ना जेजूक तावणी आयली, कसली तावणी आयली? परिक्षा. जेजूची परिक्षा आयली. तूं देव काय मनीस? आमची परिक्षा येता. तेन्ना परिक्षा जावपाक वो करपाक, परिक्षेंत पास जावपाक आमी कितें उजार कोत्ता? आमी कोत्ता अरे बाबा आय एम व्हेरी सॉरी. घोडे तूं कोत्ता जाय तुवें म्हटलें देवाचें उतर. पूण तें देवाचें उतर कशें कोत्ता तितून प्रश्न आसा. हितून आमच्या बाबाच्या मागण्याचो फोड आहा. जेजून आमकां तें मागणें शिकयलां आनी तेणें सांगलां हांवें केलां तें तुमी करात. जेजून सुरवात केली. जेन्ना सैतान जेजूक नाडूंक आयलो
जेन्ना जेजू मनीसपणानसान देव जिवितान भितर सरोंक सुरू केली, जेजू पवित्र आत्म्यान बोल्लो, देवाच्या उतरान बोल्लो, पवित्र पुस्तक शिकलो. हांव आनी तूंय क्रिस्तांवापणान बोल्ल्यांत. आमी क्रिस्तांव व्हडलें गर्व आसा. जेजू जेजू आमचो देव म्हणपाकूय आमकां खूब बड आसा. पूण तेजी उतरां तेज्यो गुण्यो करूंक आमकां ताकत ना. ती ताकत तो आमकां दिता. आनी तो म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचें उणें कर. म्हणटा सैतानू, तावणी येता तेजेर हाडटा तो, तेजी तपासणी कोत्ता तो. आयज तुजी आनी म्हाजी तपासणी जाता? वय. जाल्यार जेजून कसो जबाब दिलो? रॉंग. कोणें म्हटलां पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. हें गरजेचें. आतां पवित्र पुस्तक खंय आसा? बरयल्लें उतर कशें भायर सरोंक जाय? देवाचें उतर तुज्या काळजाचे फोलयेचेर बरयलोलें आसूंक जाय. खंय आसूंक जाय? तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान जबाब भायर सत्तलो. तूं पवित्र आत्म्यान बोल्ला म्हूण तूं दाखोवन दितलें वो दितलो. हबाकूक 2:2-4 वाच. आमी सगळीं कोतात आमच्या बापा, आमच्या बापा. जेवण जालें आमच्या बापा, काजार जालें आमच्या बापा, भुरगीं जालीं आमच्या बापा. वय खरेंच गरजेचें तें. पूण तेजो फोड काडूंक व्हडलें गरजेचो, करूंक व्हडलें गरजेचें, म्हणूंक गरजेचें न्हय. करूंक शिकोवंक जाय, प्रॅक्टिकल जावूंक जाय. तितूंतल्यान कितें घडून येता तें आमी पळोवंक जाय. देवान म्हटलें आनी पळयलें तर आमी आमच्या जिवितान आमच्या बापाच्या मागण्याचो फोड पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेवलें? तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. आयकोता? कोणें जबाब दिला? सर्वेस्परान. आयकोता तुमी? आयकोंक येता? हां वच आयकात देवाचो जबाब. ताणें म्हणलें, हें दर्शन बरोवन दवर. हें दर्शण बरोवन दवर. बरोवन दवर. मागीर कोणेंय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फोलयांचेर बरोवन काड. प्रेज गॉड. सोंपेपणीन वाचचे वाचूंक खातीर आमची फोलयेर आमी बरोवंक जाय. खंयचें वाचप सोंपेपणीन जाता? हिंगा बरयलां तें काय हिंगा बरयलां तें? काळजाचें. तोंडांतल्यान सोंपेपणीन भायर सोदता. देकोर आहा पळय तें देकोर केन्ना जाता? हिंगा बरयलें तें वाचून 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 आमी कागदाचे फोलयेचेर बरोवन काडटा. आमच्या काळजाचे फोलयेचेर बरोवन काडटा. आनी हें काडूंक आमी जाय. आमच्या बापा आमी तेजो नियाळ करूंक जाय. हांव कित्याक आमच्या बापा म्हणटा? कित्याक म्हाका जेजून शिकयलां? कितें हितून आसा? कितें फळ म्हाका मेवता? ह्यो वस्तूचो गरज आसा काय ना? म्हाका समजणी जाय काय ना? उलयात न्हू. हां पूण आयज आमी ती घेवया समजणी. आमच्या बापा. आनी हिंगासोर सांगता हें दर्शण बरोवन काड. आतां हें दर्शण हें आमी नको कितें पळय तें हें जेजून शिकयलां. शिसांक आयज आमकांय शिकयलां आनी आमी म्हणत आहा. आमी मात्री जालीं. कसलें दर्शण हें? कसलें शिकप हें? आयज तरी आमकां मेवलां काय? इतलोय तें मेळोंक ना जाल्यार आयज आमी मेळोवन घेवया. वाच. तेच वाच मुगो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, हें दर्शन बरोवन दवर. कोणेंय तें
सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फोळयांचेर बरोवन काड. फुडें फुडें कित्याक हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक ते शार्ती पावतलेंच प्रेज गॉड. आनी तें फोटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव, कित्याक चड लांबाय खरी नासतना तें येतलेंच. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. आतां हेजें उदाहरण आमी हिंगा लावया. कित्याक देवान हें उतर कोणाचें? कोणा उद्देशी उलयलो? पुरावाद्या उद्देशी उलयलो. हिंगा कोणा उद्देशी उलयता? आपल्या पुता उद्देशी उलयता. कोणा उद्देशी? आदल्या काळार देव पुरावा देवा वरवीं आमचे कडेन उलयलो, आमच्या जाणट्या कडेन उलयलो. पूण आतांच्या आमच्या काळार देव आपल्या पुता वरवीं आमचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो पूत जावन आसा नवो करार, नवो टेस्टामेंट, पवित्र पुस्तकाचो भाग, देवाच्या पुताचो भाग, आमकां वांटो दिवपाचो भाग, आमकां देवाची भुरगीं केलोलो भाग, हो समजून काडूंक आमकां गरज आसा. आमच्या बापाच्या मागण्याक कितलो म्हत्व आमी दिवंक जाय तें हिंगा आमकां शिकपाची गरज आसा. आमचो मोगाळ बाप आमच्या पासत कितलें सोंसता तें आमी ओळखूंक जाय. केन्नाय आमी आमच्या मायपाचो उगडास कोत्ता काय कोन्ना? कितलें सोंसलें तेणें, कसले कश्ट केले तेणें, आनी आयज आमकां बरें सूख दिलां. आमच्या आवय बापायन काश्टी मारून संवसारान कश्ट करून आमकां इस्कोलाच्या बांकार बसयलीं, आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो नोकऱ्यो दिल्यो, आमी पायलट जाले, आनी कोण जाले. म्हाजो पाय मागीर कितलो गरीब आसलो, कितले कश्ट काडलेले. आमी उगडास कोत्ता केन्ना थोड्याचो करिना, वय काय ना? पूण ह्या जाग्याचेर आमकां हक्क आहा, कायदो आहा देवाचो उगडास करूंक. कशे भशेन देवान आपल्या पुताक आमच्या पासत ओपून दिलो, आमकां जिवीत दिवच्या पासत, आनी त्या पुतान बापाचो उगडास करूंक आमकां हक्क दिला. ह्या आदी कोणें हक्क दिवंक ना. ते हबा उगाच आमी वाचलें, पूण तेणें सांगूंक ना, तेणें हक्क दिवंक ना बापाक उलो मारपाक. पवित्र आत्मा तेजेर येयलो आनी पवित्र आत्मा तेणें तें शिकलो, तें बरयलें आनी आमकां दवरलें. तो एक प्रवादी, तो वावराडी जालो. पूण जेजू वावराडी जावंक ना. जेजू देवाचो पूत जावन हक्क घेवन येयलो तुका आनी म्हाका हक्क दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो हक्क बापा म्हणपाक खंयच्या प्रवाद्यान आमकां दिवंक ना. आमच्या बापाक उलो मार बापा म्हणपाक. पूण जेजून आमकां हक्क दिलो, हो ना? आमी म्हणटात ना बापा म्हणून, अभिमानान म्हणटा, आनी बाप आमकां आपुरबायेन वेगयता. देव बाप आमचो खुशाल जाता. आमची पातकां देव पडयना. पूण जेजूची उतरां तुज्या भितर इगल्या आनी ती सगळें तूं वाचून काडटा, ती देव पळयता आनी आमकां वागयता, ताका आमकां वेगयता, फुड्यान घेता. आमी केन्नाय आमच्या जिवितान एक घडणी सांगता तुमकां. भुरगीं मागीर पायची आयकना, पळोवन वयता, काजार जाता. आनीक थिंगा वचून एका भुरग्यांक आनी भुरगीं जाता, पूण पाद्यशार जाता, त्रास जाता. तेन्ना भुरगीं जावं चेडो जावं चेडूं आपली चूक ओडकोन घरा येता. फाटी फाटी रावन पांय घेतलो, माय घेतली काय ना, कोणाकूय मुखार धाडटा. पूण पांय आनी माय सुत्ता. जालें तें जालें, म्हाजी भुरगीं न्हू ती, नातरांक लागून तरी पुताक आनी एक स्विकार कोत्ता, वय ना? तेच भाशेन देवूय जालें तें जालें, म्हाजेर वचून केलें तें केलें, पूण पुतान रगत वारयलें आनी त्या रगताक लागून देव बाप आमकां आपणे वेगयता. हालेलुया.
आमकां वेगळेन घेता, आमकां राजांत घेता आनी आपल्या राजाचो वांटो आमकां दिता. आनी देखून आमी तो हक्क जेजू वरवीं घेता आनी म्हणटा आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें बोगसोणें म्हाका दिलां, हांव परगट करूं, देवान म्हाका बोगशिला, हांव देवाचो पूत, देवान म्हाका दिलां, कांयच म्हाका उणें ना, सरस्वर म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना. वय ना म्हणटा म्हूण म्हणटा आमी आमच्या बापाचें मागणें. हें मागणें म्हणपाक आनी हें मागणें करपाक कमी कमी 2 वरां जायी म्हाका. हांव नकळो तुमकां. एक वेळ येयल्यार केन्नाय म्हाजे बायलेक म्हाज्या भुरग्याक खूब गूण येता. बडबडो कितें बडबडटा, पोतून पोतून कितें तें सांगता, पूण जेन्ना समजता तेन्ना तेज्या जिवितान घडण्यो घडोवन येता तेन्ना बरें दिसता. सर्त लागली म्हणून उमेद येता न्हू, सर्त काडटा तेन्ना उमेदीन काडटा न्हू, पूण गेली जाल्यार शिरापता न्हू सर्तेकाराक. ते भाशेन काय हें हांव सर्तीकार म्हणून समजनाकात. तुमचो टायम चोरूंक आनी इवाड भरूंक हांव येवंक ना. हांव येयलां तुमकां देवाचें उतर जें म्हाका देवान दिलां, म्हाका जें कितें समजलां त्या उतरान म्हाका कितें मेवलां हांव तें तुमकां दिवंक सोदतां. तुमचो वेळ पिड्यार जातलो खरोच. तुमकां उबगूण येतली, तुमकां जेम येतली, ती तुमची न्हय, ती देवा बाबा सर्वीच्या राजाची न्हय, ही सैतानाची आनी देंवचाराची. तुमकां आयकोंक दिवचो ना तो. आतांच एक गूट आयकलो हांवें. तें सकाळीं हांव प्रिचींग करतालो, देवाचें उतर उलयतालो. एक भयणीची विमान धरलेली आनी ती खंय येवंक जायना म्हणून घरा थिंगा बसलेली. पूण ती एक म्हाजो चड मोग आहा म्हाज्या उतराचें आयकोपाची, सदांच ती म्हाका वाकाणटा. आनी ती खंय तें उतर आयकताली. आयकोता आयकोता तेजी मानूस सुटली आनी तें धांवन सोडून धांवन धांवन आतां परतून दुसऱ्या सेशनाक रेडी जाली. येवंक जायनासलोली. ही गोवायकी आयजूच म्हाका दिया. हांवें सुटका केली. उतरान तिणें कितें आयकलें? उतर. हें समजोंक जाय. म्हज्या स्वभावाचेर म्हाज्या रुपाचेर कांय ना, आहा कित्याचेर? देवाचें उतर. तुज्या तोंडान कितें भायर सोदता पळय तेजेर. आमच्या मागण्याचेर कित्याचेर आहा? आमच्या बापाचेर. बापाची तूं कशी ओळख घेता तेजेर. बाप कोण तुजो? आनी ताका लागून म्हणटा आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या. स्वर्गार कितें उणें आहा काय? स्वर्गार काळोख आहा काय? उजवाड आनी सगळेंच स्वर्गार आहा. तें स्वर्गाचें राज आमकां जावंक. तुजें नांव पवित्र जावं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव कशें जातलें काय पवित्र? माय पायचें नांव कोण वाडयता काय? माय पायचें नांव वयर कोण काडटा काय? देवाचें नांव पवित्र कोणें करचें काय? देवाच्या भुरग्यांनी. कोणें करचें? कोण काय? आमी. आमी पवित्र कोत्ता काय देवाचें नांव? कशें कोत्ता वय जाल्यार? तितून तूं पवित्र कोत्ता, दुसऱ्याक दिवन हांव पवित्र कोत्ता. आमी देवाचे गोवाय जावन जेन्ना आमी प्रीच कोत्ता तेन्ना आमी दुसऱ्याक गोवाय कोत्ता. आमी गोवाय जायना. जेन्ना आमी देवाक वाकाणटा, देवाच्यो गोश्टी आमच्या भितर येता, आमचे गोवायकेक, तेन्ना आमी देवाक गोवाय कोत्ता. Two things is there. Give and take. कळ्ळें? म्हणजे देवाचें नांव आमी पवित्र करूंक जाय, देवाचें उतर आमी घेवंक जाय, आनी देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका कितें मेवलां तें हांवें तुमकां दिवंक जाय. तें नांव, देवाचें नांव परगट करता. पवित्र म्हळ्यार कितें? परगट करप. पवित्र 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 दरबारांचो सुरेश पोर तूं.
स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सरस्वराचे नवीन येता ताका जय. हें जाणा काय आमी? हेंच तें आमचें आपोवचें मागणें. पवित्रपणान जियोवपाचें. स्वर्गाचें राज तुजें आनी म्हाजें करपाचें. हेंच जेजून शिकयलां. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. हांव कितले फावटी म्हणटा काय हें मागणें हीं उतरां? कितलो वगत चिंता काय हीं उतरां? कितलो वगत तेजो अनुभव घेता काय? जरी तर म्हाका 1,00,000 रुपया आहा, हांव तो काडून सवळयता काय? एक एक नोट मेजता काय? कितलो वगत लागतलो काय 1,00,000 मेजपाक? आनी दुडवां भांगारा रुपया परस देवाचें उतर अदीक मोलादीक. एक उतर कितलो वगत हांवें नियाडूंक जाय काय? कितलो वगत नियाडूंक जाय? आमच्या पॉस्टाचें नांव पवित्र जावं. आमेन. काबार 15 मिनटांनी तेच काबार. 15 मिनटां देवून संवसार येयलो तुजे बाराबर रावलो आनी तो पोतून गेलो पिकनिकेक गेलोलो. पोतून आपल्या घरा गेलो अशें कितें आहा? ना. ताका तुज्या आनी म्हज्या काळजान लुगार दी. तो येयलोलो तुज्या आनी म्हाज्या काळजान लुगार सोदूंक. पूण हांवें आनी तुवें ताका धांवडयलो. गेट लॉस्ट. हांवें तुवें ताका टायम दिवं ना. हांवें तुवें ताका जागो दिवंक ना. तेजो विचार म्हाजो विचार एकामेका कडेन मांडूंकूच ना. जेजू गेले आपलो विचार मांडलो. बाप्पा तुका आर घालिता तें म्हाजें मागणें आयकलें देखून. कितें म्हटलें? बाप्पा तुका आर्गां दिता तें म्हाजें मागणें आयको. हांव जाणा तूं म्हाजें मागणें आयकोता म्हूण. पूण हिंगा आसलेल्या लोकांक लागून, हिंगा आसलेल्या म्हज्या भाव भयणाक लागून, हिंगा आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे पोरचेक लागून हांव हे भाशेन उदकात्ता. लाजार भायर सोर. जेन्ना ते पोरचेक समजणी मेळोंक आनी ती पोरचेन समजीकाय घेतली, ती समजली तेन्ना लाजार फोंडांतलो भायर येयलो. हांव न्ही तूं त्याच फोंडान आहा अजुनूय. हिंगा बरें दिसता. मागीर हांव येतलें ब्रदरा कडेन. ब्रदर हें जालां कितें करपाचें? तूं जाणा घरा कडेन म्हाका सारके चड त्रास आहाय. खूंय त्रास आहाय? घरा कडेन. म्हाज्या भयणांनी घरा कडेन उडयाय. पूण देवाचें उतर काडून त्या त्रासांचे वयल्यान ते त्रास लासोन काबार जातले. ते त्रास तुजे हितून काडटा तुज्या मनान हाडनाका. देवाचें उतर घे. देवाचें उतर उलय. म्हणत राव, म्हणत राव, उलयत राव, उलयत राव. त्रासांचो नाश जातलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. मागीर हांवूय म्हणटा आनी तुमी म्हणटली. तुका सांगोंक कितें ब्रदर? तूं जाणा म्हाका कितें घडटा तें हांव जाणा. न्हू बाय? तुमकां कितें घडटा तें तुमी जाणा. म्हाका उलोवंक कितें? आनी हांवूय जाणा म्हाका उलोवंक कांय न्हू. पूण उलोवन करून पळयात. मागीर कळटलें कितें जाता पळय तें. जेवून कितें सांगलां? ह्या बरी मागणें करात. केल्या उपरांत पळयात तेजो फळ मेवता वा ना तो. Mark 11:24. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. भावा दवरूंक ना जावचें ना. प्रार्थून मागणें करूंक ना तुका कळचें ना. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या कोण तो बाप, कोण हुंय आहा तो, तेजी तुका वडोवंक मेळोंक ना. तुजो बापाक ताळो आयकोंक येवचो ना. जो ताळो बापान आयकल्लो जावो जाल्यार तुवें पोतून पोतून बापाक उलो मारूंक जाय, नियाळोवंक जाय आनी बापा कडेन उलोवंक जाय. वय बापा तुका हें खरेंच बरें दिसलें. जेजू उलयतालो. तुवें म्हजें मागणें आयकलें. केन्ना आयकता आमी?
जेन्ना आमकां तुजें बरें दिसता तेन्ना एकामेकाची उतरां आमी आयकता, वय काय ना? काय राग येता तेन्ना आयकता? बरें दिसता तेन्ना. आनी काय म्हणटा आमी, आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, हांव देवाचें नांव परगट कोत्ता, देवान म्हाका बेसांवांनी भरला, देवान आतां हांवूच पळय म्हाज्या जिवितांत एक गिरेस्त मनीस आसलो, गरीब जालो म्हाजे चुकीक लागून, लाचार जालो, बँकरप्ट जालो, आनी असली म्हजे तावणी आयली की गोंयां सोडून वचोन आनीक दुसऱ्या गांवांत, इजिप्ताच्या गांवांत ती इस्रायल पोरसां गेलेली ते भाशेन म्हाजेरूय तावणी आयली, हांवूय गोंयां सोडून त्या केरला गांवांत वचोन भीक मागून खावपाची. असली तावणी म्हाजेर येयलेली, सैतानान धाडलेली. गोंयांत तोंड दाखोवपाक नाका, थिंगाच मरोन थिंगाच काबार जावंक, असली चिंतनांत मुसलां म्हाज्या भितर घातलेली. ही बापाची खबर, बाप म्हाजो सरवंडार, ओ जेजू म्हाजो सरवंडार, हें म्हाज्या मोतीन आनी सपनांत नासलेलें. देवाची परगटणी करपाची, देवाचें नांव पवित्र करपाचें, देवान म्हाका कितें दिलां तें बेसांव कसलें तें उद्गारपाचें. म्हाज्या दोळ्यांचेर, म्हाज्या गिन्यानाचेर पड्डो आयलोलो काळोखाचो. आनी तो पड्डो घेवन तर हांव जियेलोलो जाल्यार हांव आयज देवाचें नांव परगट करूंक पावतालो, हांव देवाचें नांव पवित्र करूंक पावतालो, देवान हें दिलां आनी देणें म्हूण सांगूंक पावतालो. कोणाक? देवाक लागून काय म्हाका लागून? म्हाका लागून, म्हाजे लोचयेक लागून. हांव कित्याक गोंयांतल्यान पडोन वचोंक परिसर रावंक सोदतालो? लोचयेक लागून. गोंयांतूय मरतलो आसलो, थिंगाय गेल्यार मरतलो आसलो, थिंगा बेगीन मरतलो आसलो. गोंया म्हाजी वडगीची आसली, कोण ना कोण तरी आसली, कोण तरी म्हाजी काकूत कोत्तली आसली, पूण ती काकूत देखून म्हाका नाका जाली. पूण देवान म्हाका सांडूंक ना, देखून हांव देवाक परगट करूंक पावलो, देवाचें नांव पवित्र करूंक पावलो. देवान दिलां पळय तें आतां हें जावन आसा, देवाचें नांव पवित्र कोत्ता. हांवें हाडलेलें कांय ना, कांय व्हरचो ना, पूण देवान दिलेलें आहा पळय तें हांव उदाहरण आतां दाखयतां. म्हळ्यार दार बी बोल्सान आसनासलें, हिंगासान थिंगा वचपाक इतलो पादेशेर जालोलो. वास्कोसान पणजे येवपाक 5 रुपया आसनासले, लज दिसताली. पूण आयज आदी आहलो त्याच जाग्यार, ग्रेस आहलो तेच ग्रेस कायीन देवान म्हाका पोत्तून वयर उबारलो. देवान म्हाका बेसांव आनी आशिर्वादान, देखून म्हटलें हांवें, कसो आहा तूं? आशिर्वादीक आसा, देवाच्या बेसांवान आसा, आय एम ब्लेस्ड. ही उतरां उलयच उतर नासलो, पूण एक खुशालकाय आसलोली, हांव बरो आसा. पूण आतां कितें शिंगता आनी आमकां कोण दुसरो शिकयता, तितूंतल्यान आमी इल्लेशें सुबेज शिकोवंक पावलीं. आनी नियाळ करून पळयत जाल्यार तीं उतरां सत म्हण पळोवंक पावलीं. जशें जेजून कितें शिकयलां तें नियाळ करून पळयना, समजिकाय घेयना जाल्यार कितें सत तें तुका कळचें ना. जेजून सांगलां म्हजें उतर सत. सांगलां. आतां ही उतरां आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, कोणाचीं उतरां ही? आं? नको, तुमी कोणाचीं उतरां ती? जेजूची उतरां, सत उतरां ती. तपासून पळयात तुमी मागीर, ती उलयाय, तुमच्या तोंडान उजार कराय, तुमच्या कानांनी आयकाय, ती नियाळ कराय. जसो जोशुआ सांगता ते भाशेन देवान जोशुआक सांगलें, सुमडीचें पुस्तक सदां तुज्या ओंठाचेर दवर, वेविसायेन नियाळचे खातीर, समजिकायेन नियाळ घेवचे खातीर दीस आनी रात तेजो उडास कर. पोत्तून उडास कर, जो पर्यंत तुजें काम जायसर, तेन्नाच तुजी कामां शार्ती पावतलीं. तूं पोत्तून उडास कोत्ता तेन्नाच तुका तुज्या जिवितांत सोदता तें मेवतलें. बेश्टें म्हूण समजनाकात आमच्या बापाचें मागणें. बापा विरेत तुका आनी म्हाका कोण ना दितलो, आनी तोय बाप दितलो जाल्यार जेजू नासतना तुजें आनी म्हाजें मागणें देव कान दिवचो ना.
जेजू विरीत आमकां बोक्षणें मेळो ना, फकत रक्तानूच तें बोक्षणें दिलां. रक्ता विरीत पातकाचें बोक्षणें जायना, विनोचे चिटीर मेवता, बरयल्लें आहा तिका. आनी तें रगत फकत एकल्यानूच वारयलां, तें जेजून वारयलां. आनी तें रगत तें रक्तांतल्यान हें मागणें आमकां दिलां. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. म्हज्या भाव भयणांनी हीं उतरां म्हणटात तेन्ना गडा 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 करून म्हणनाकात. एक एक उतर म्हणून त्या उतराचो नियाळ काडात. कितें हांव म्हणटा तें हांव जाणा जावंक जाय, तेजो अनुभव म्हाका मेळोंक जाय, तें हांव शिकोंक जाय. आमच्या बापा, म्हज्या बापा हांव कित्याक, म्हज्या बापा वो बापा हांव कित्याक म्हणटा, आमच्या बापा कित्याक म्हणटा, कित्याक जेजूचो बाप, जेजून शिकयल्लें मागणें जें हें म्हणटा तेन्ना जेजून आसतना बाप म्हाजो पांय जायना. समजता? जेजून आसतना बाप म्हजो पांय जायना. आनी जेजू कसो आहा म्हाज्या बराबर? जेजू मस्तक आनी हांव सांदो. कसो आहा? आनी हांव सांदो. जेजू फुडारी आनी हांव पाटलावदार. तेन्नाच आमच्या बापा हांव म्हणटा आनी तेन्ना देव म्हाका जाप दिता. जेजून आसतना जाप दिना. हांवें म्हज्या बापा म्हणल्यार देव म्हाका जाप दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज, कोणाचें राज? खंयचें राज? कसलें राज? विचारलां हांव आनी तूं विचारता देवाक कसलो मोग? आय लव यू हनी. I don't want papa's money. We don't want papa's money, honey. I got papa my honey. I don't want your money. अशें कितें आहा? एका लव म्हणटा तुमी? Money, there is no love. World honey, there is no love. तेका फकत जॉय म्हणटा, मजा. संवसाराची ती जाल्यार अत्मीक न्हू. लव देवान केला तो मोग, आमी कोत्तात तो मोग न्हय. पवित्र पुस्तक सांगता देवान केलो तो मोग. खंयचो मोग देवान केलो? आगापे म्हणल्यार कितें? देवान केलो मोग. आगापे लव सारकें आसा. तें इंग्लीश वर्ड हांव समजोंक ना. कोंकणीन कितें म्हणटा आगापे लव? शीम मेर मीठ मेर नासलो मोग देवान केलो. म्हणल्यार देवान पूय नासतना आपलो पूत म्हणून तुज्या आनी म्हाज्या पासत मरोंक दिलो. संवसारा पासून वोंपूंक दिलो. त्या कुर्साचें मरण देवान दोळेभर पळयलो. देवाक दूख दिसोंक ना काय? देव रडोंक ना काय? तुज्यान म्हाज्यान सोंसूंक जायत काय? आव्हान तूं दीत काय? आगापे लव म्हणोंक सोंपें. शिमे नासलो मोग म्हणोंक सोंपें. पूण करूंक कितलें कठीण. चाकून घेयात आनी चाकून पळयात. सरस्पोर कितलो गोड आनी मोवाळ तो. तेजी गोडसाण चाकोंक जाता काय आमचे कडेन? तेजें राज कसलें तें? किती देवाची येवजण ती. तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत दिवपाची देवानी मांडणी काडली. त्या गुलामपणांतली, त्या काडोकाचे पदवेंतली, त्या दुयेंसांतली, त्या कोश्टांतली, त्या दुमाळ्यांतली, त्या अपमानांतली, त्या वस्कोतायेंतली आमकां सुटका दिवचे पासत देवान ही मांडणी काडली.
आमी आयज ती स्विकार करता काय? आयज आमी देवाचो मोग स्विकार करता काय? आय लव यू गॉड, आय थँक यू गॉड. पूण तें गॉड कितें? खरेंच गॉड काय तें? खरोच मोग गाय तो देवाचो? देवाचो मोग शिम्मेर नासलो. आमी केन्नाय काजाराक मुदी घालता न्हू, म्हाज्या बोटाची काडली हांवें. कित्याक काडलें तुमकां सांगता राव. कित्याक? जायना म्हज्या हातीन घालूंक. आंकडी जाल्या बोटां. सायज ना बोटांची, पेडां वयर सकयल जाल्या. आनी तुमी पळयत जाल्यार अजाप जातली. ही एक गुण्णी सैतानान हाडलेली जिवितान म्हज्या, मारून उडोवपाक. पूण ती गुण्णीचेर हांवें नाकार येलो फवत हालेलुया करून रातभर. एके रातीन न्हू, म्हयनोभर रातचो फवत हालेलुया करून एक देवदूत कसो, एक भूत कशें वाऱ्याचें हांव भोंवतालो हॉस्पिटलान हालेलुया 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 करून. आनी तें करून हांवें ह्या दुयेंसाचेर, ह्या सैतानाचेर जैत व्हेलें. आख्खी रातभर न्हीद नासतना. आनी देवान म्हाका जैत दिलें ह्या हालेलुया मागण्यांतल्यान. त्या मोगाक शिमानी मेरना, ते मुदीक शिमानी मेरना. आसा? जे उतराक आमी मुदी घालता काजाराच्या लग्नाक, ती कितें आसता? शिम्मेर नासलोली. आनी ते मुदयेक आमी देवाचो आनी आमचो बांदपास घालता, जुरामेन दिता, सुखान आनी दुखान, वायटान आनी बऱ्यान हांव तुका हो सांगात दितलो. दिता काय आमी? जायतीं जाणां दितात. चड दितात, 90%, 95%. पूण ह्या काळार 50% जाला. कित्याक देव कोण जाला जाणा? संवसाराचे दुडू, लंडनचे पांव. आमी गोंया आदीं पांव पांव म्हणटले, आनी गोंयकारांक नांव पडलेलें पांववाला. बॉम्बेच्या गांवांत कितें म्हणटाले? पांववाला. आतां लंडनच्यानाक आनी आमकां एकामेकाक सोरी केला देवान, ते पांव दिल्या. आनी त्या पांवाक लागून आमी विसरल्यात. आमकां पांव मेळ्ळ्यार पुरो. पांव म्हळ्यार कितें? पावंड. आमकां देव नाका, आमकां देवाक वेळ दिवंक नाका, आमकां पयशे जाय. आनी पयशे खरेंच गरजेचे. पयशांची आमकां गरज आसा. पूण फावो ते परी ते पयशे करूंक आनी त्या पयशांचो उपयोग करूंक, देवाक मान दिवंक देवान आमकां गिन्यान दिलां. पूण आमी तें गिन्यान आमचें कोणाक उजार करता? संवसाराक आनी देंवचाराक. आमी देवाचें राज्य करिनात, पूण मागतात आमी. तुजें राज आमकां येवंक, तुजें राज आमकां येवंक. कितलीं वर्सां जालीं? दिसाक एक पावटी तरी मागता आसतली न्हू? वर्साक कितले दिसा? 365. काय बरें, आमी स्कूल शिकला म्हणून बऱ्याक पडली. 365 days म्हण कवले. कितलीं वर्सां बाय तुका? कितलीं वर्सां आहा तुका? सॉरी? 56. 5 वर्सां काड. 6 वर्सां उणी कर. 50. 50 धर. 50 into 365 केल्यार कितले आयले? नाका, हिशोब करून नाका, सांगता. इतले पावटी तुवें म्हटलें तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी. पूण इतले पावटी म्हणून देवाची खुशी तुज्या जिवितांत जाली? तूं खुशाल आसा? भगवान पावल सांगता सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. हा खुशाल हांव? कित्याक ना?
कित्याक ही उतरांचेर भावार्थान म्हाजी जावंक ना. ह्या उतरांचेर म्हजो भावार्थ ना, म्हळ्यार देव म्हज्या सांगाताक ना, म्हज्या वतम्यांत हो गूण लागोंक ना. हो भावार्थ जावन आसा एक विसवो, एक कायदो कसो, जशें म्हाज्या दोळ्यांक कायदो आहा पळोवपाक, हा काय ना. जेन्ना हांव दोळे उगडटा तेन्ना हांवें पळोवंक जाय आनी म्हाका दिश्टी पडटा हो कायदो म्हज्या दोळ्यांचो. हांव जरी चलता आसतना ताका हाडटलो जाल्यार तें दिसता म्हाका कुड्डो घाला रे तूं काय म्हणटलें, म्हणजे ना. तेच भशेन हो भावार्थ जावन आसा एक कायदो म्हज्या वतेम्यांचो. देव बाब म्हाज्या सांगाताक आसा म्हणून हांवें दाखोवपाचो. आनी हाका लागून हांव इतले पावटी म्हणूनूय हांव तो कायदो समजोंक ना. तुजें राज म्हाका येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावंक, हांव म्हाका आनी देव समेस्ताक हें जाणा. कितें जालां हिंगा, हांव म्हाका आनी देव समेस्ताक. देवाचें राज सगल्यांक आहा न्हू, हा काय ना देवाचें राज आहा. पूण ह्या संवसारान जियेतना देवाच्या राजा परी हांव जिवोंक ना आनी जियेना हांव परदेशी कसो जियेता. हांव नकळो हांव देवाचो पूत म्हणून. तर देवाचो पूत जाल्यार हांव देवाच्या राजान देवाचो पूत एका राजा परी जियेतलो. खंय जियेतलो? राजा परी. आनी हेच जेजून शिकयलां. जरी देवाचें राज तो म्हाज्या जिवितांत आहा, म्हाज्या घरांत आसा, म्हाज्या संवसारांत आसा, जाल्यार हांव चाकोर काय देवाचो पूत? आनी देवाचो पूत जाल्यार हांव राजा काय भिकारी? जाल्यार कितले जाण राजा आहा आमी हांगासर? कितले जाणांक पदी बी आसा, हांव कोत्ता तें जालें, म्हाका जाय तें देवान दिलां, म्हाका कडेन सगलें आसा, म्हाका जाय पळय तितलें. कितल्या जाणांक हुस्को ना? सगल्यांक हुस्को आहा न्हू गो बाय, सगल्यांक हुस्को आहा. कशें जातलें, केन्ना जातलें, कोण कोत्तलो म्हणटा काय म्हणना? हें पळय एकलें आहा. हागो तूं उल मात्ता जापू दी मग तूं. प्रेज गॉड. ती हें कितें आंब्याची सोल्लां दिश्टी पडोवंक लागली म्हणून विचारता तुवें उडयल्या काय म्हण ती. प्रेज गॉड. रागार जायनाका म्हाजेर आं? राग येयलो? तूं न्हिदला म्हूण म्हाका राग येयलो. तूं उठोवपाक लागलो न्हय तशें म्हटलां. उठलें मुगो आतां? मोने तूं. आमचो देव मोनो न्हू भयणी, आमचो देव उलयता, म्हणटा आनी पळयता. हें कितें? प्रेज गॉड म्हूण हालेलुया. थँक्यू जिजस. हांव जागी जालें आतां. म्हूण हांव जागी जालें आतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बोर सुटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावं म्हणटा आमी. म्हणटा काय ना? जाल्यार आमी म्हणटा तें जावंक जाय काय नाका? आमी पळयलां केन्ना? देवान म्हटलें आनी पळयलें. आमी देवा भाशेन उना, आमकां देवाचेर वचल्या. आनी पोत्तो जर आमकां आतां आमी चुकलीं म्हणून आमची पातकां बोगसूंक देवान आपल्या पुताक दिलो आनी पुता वरवीं देव जिवीत आमकां दिली. आतां आमी नव्या कोरांत देव जिवीत जियेता आनी तें जियेतलो जाल्यार आमकां एकूच उणें आहा, तो आमचो भावार्थ. देवन सांगलें कितें केलें जाल्यार तुज्या भावार्थान जालें. सांगलें काय ना? सांगलें वो ना? म्हटलें तेणें आनी आयज जाता तें वय. जाल्यार खूंय आहा तुजो भाव आनी म्हाजो भावार्थ? स्वर्गार देवाच्या राज्यान झगडीं आहा? सात बोक्त देवदूत झगडटा म्हूण केन्ना पेपराचेर येयलां?
जाल्यार आमच्या मदें झगडी हा हिंगा झगडी जाली तिगा झगडी जाली म्हूण पेपराचेर येता. देवाचें राज्य जालें. कित्याक उपकारलें आमी मागोन इतलो तेंप? कित्याक आमच्या भावार्थाचें मागणें जावंक ना. जेव जाल्यार तुज्या भावार्थान तुवें मागलां, भावार्था प्रमाणें जालें. सांगलां जेजून. एक कोडकार जेजूशी धांवोन आयलो. ताणें जेजूक नमस्कार केलो आनी ताणें एक उद्गाडणी केली. सायबा, तुज्या लागीं जाता, तुजी खोशी जाल्यार कितें कर जाणा मग तुमी. आतां तो जाणा आसलो ते कडेन जाता. आतां तुका आनी म्हाका खबर आहा देवा कडेन जाता. देवाची खुशी, देवाचें राज आमच्या मदें करूंक आमकां भावार्थ आहा. जरी तो तेका आहली खबर आनी तेणें म्हटलें तुज्यान जाता. आमी म्हणटा काय तुजें राज स्वर्गार आहा तें संवसारान जावंक तुज्यान जाता आनी तें जालां म्हाज्या जिवितान हांव पळयतां काय तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावं. आमेन. आमेनूय म्हणूंक पावना आमी. आमच्या मागण्यांक ताकत ना, आमच्या मागण्यांक पावर ना. आनी तो पावर आनी ताकत कितें जाणा तेंय नको आमी. इतलो वोत हांव बडबडो बोबड मारता, इतलो वोत उलयता, पूण आजुनूय तुमी तें समजोंक ना. काय बरें तुमच्याच येवन येवन तुमचीच तोंडां पळयता हांव. एवढेर काय कोणाचें तोंड पळोवंकूच ना. कोण न्हिदल्या जाल्यारूय दिश्टी पडोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. एवढे न्हिदल्या ते दिश्टी पडटात. ती ताकद तो पावर जावन आसा आमचो भावार्थ. हें जेजूचें उतर तुज्या भावार्थान जालें. रक्तपाताची पायल बरी जाली. 12 वर्सां पिडेस्त आसलेली ती कशी बरी जाली? आयज आमकां भावार्थ आसा. देवाची खुशी, देवाचें राज आमच्या मदें जालां म्हणून जेजून शिकयलां मागणें. आमकां भावार्थान आमी तें मागणें म्हणटा. जालां आमच्या सॉरी आमच्या मदें जालां. मागीर दाखोवन दिता आमचो भावार्थ सारको ना म्हणून. कित्याक जावना? आमचो भावार्थ सारको ना. आमी म्हणत आहा पूण भावार्थान समजी कायीन तेजो अर्थ घेयना. ते ऋषी केदो सॉरी केदो हांव सांगतालो ऊस घालून 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 तेजो रोस काडटा आनी जितलो तेजो रोस सुबेज जाता तितलो तेका रोसवाल्याक फायदो जाता. तेच भशेन थँक्यू. तेच भशेन तुवें देवाचें उतर तुज्या तोंडान घेवन उलोवन 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 तेजी समजणी घेवन तूं तर तें उलयत जाल्यार तुका फायदो जावचो ना. तुज्या जिवितान तें घडचें ना. पूण जर तूं तें उलयता आनी तूं समजणी घेयना. लोकांनी म्हटलें हांवें म्हटलें, सगल्यांनी म्हटलें हांवें म्हटलें, मिसाक गेलें हांवें उलयलें, तेका आनी घरा वयल्यान तें जालें कांय ना. जाणा मुगोया हांव मिसाक गेलेली आयकोता मुगो. जाणा मुगोया हांव मिसाक गेलेली, हांव कोमयाव घेवन येयली, पूण घरा कडेन मुगो शेजान्नीन म्हाका सामकें त्रासान घायलें. मेवलो फोड कित्याक मेळोंक ना? हां तुजें इंटेन्शन सगळें शेजान्नीचेर, तुज्या मिसाचेर नासलोलें. तर मिसाचेर इंटेन्शन घेवंक मीस जावन आसा एक मिशन तुजो वावर. तुवें वावराचेर खंयचो इंटेन्शन आसलोलें? शेजान्नीचेर. ती कितें कोत्तली गाई? घराक वच्ची जाल्यार हांव गेली कोण ना ही बुड्डी तोली दिसता.
आनी घरा कोण येयत जाल्यार सगळे चिकूच ना. इंटेन्शन. तूं मिसाक गेलें म्हूण वदनें काडी तुजें हिंगा हलवलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. मिस जावन असो एक मिशन. मिशन म्हळ्यार एक वावर आनी ह्या मिशनान हो वावर चालू आसा. 2 मागणी. खंयची मागणी सांगात पळोवया. ही 2 मागणी ह्या मिसाच्या मिशनान. जरी ही 2 मागणी तूं शिकता, ही 2 मागणी तूं पाळटा, ही 2 मागणी तुज्या जिवितान तूं सक्सेड करता जाल्यार तुजें जिवीत बरें मिशन जालें. स्वत मानता देवाक म्हळ्यार देव सांगता तें तूं आयकोन तूं पाळटा, तूं देवाक स्वत मानता. आमच्या बापाच्या मागणे. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारांत जावंक. हीं उतरां बसोन तूं नियाळटा, हीं उतरां तूं तुजी करून घेता, ह्या उतरां तुजो वावर कोत्ता, तूं सक्सेड जालें. सर खंय आसा तुज्या काळजांत. हेवन इज इन माय हार्ट. जेन्ना हांव काळजांत खुशाल जाता तेन्ना म्हाजें रूपणें पोरजोडीत जाता. कितें जाता? म्हाजें रूपणें पोरजोडीत जाता आनी दाखोवन दिता हांव खुशाल आहा म्हणून. जरी हांव काळजांत दुखी जाता, जायते मागणें कोत्ता, जायते रितीर कोत्ता, जायते कुमसार कोत्ता, जायते कोमयाव घेता, पूण पंचार वारो ना. दाखोवन दिता हांव काळजांत दुखी आहा म्हणून. तोंड काडें. जर तुमकां जाय पंचार जालो न्ही म्हळ्यार तुमच्या काळजांत कितें आसोंक जाय काळजांत? बेश्टें उतर दवरून जातलें काय तितून तेजें मिशन आहा, वावर आसा. मीस म्हणटा ताका आमी. आनी 2 वस्तू शिकयता. आमच्या बापा आनी स्वत मानता. स्वत मानता देवाक म्हणल्यार कितें? हें कोणें उलोवन हांव तोखतलो दिसता म्हाका. अदीक बरो एवढें येयल्यार हांव चुकलां. पोत्तून शेजाऱ्याक तुमच्या आमच्या आदल्या फुडें पत्तो येयला. तुमी निराशे करून नाकात, कोत्तली. स्वत मानता देवाक म्हणल्यार कितें? बाय कितें मातशें मोठ्यान म्हणटा की म्हाजे भाशेन सुणसुणीत था मुगो तूं. मोठी उतरां उलय दारून सारकी म्हूण. कितें? हांव एका देवाक कितें खरें उरलेली फटींगपणान स्वत मानता देवाक. बरें आसूं, आनीक लांब करचें न्हू, आनीक इन्क्वायरी करूंक वयचें न्हू. हांवूच सांगता स्वत मानता देवाक म्हणल्यार देव सांगता तें आयकता. हांव स्वत मानता म्हजे बायलेक. कित्याक? हांव बायल सांगता, हांव बायलेक सांगता तें आयकता. अशें म्हणल्यार म्हाका दिसना चूक जाली म्हण हितून. कोता स्वत मानता केन्ना? जेन्ना आमी एकामेकाचें आयकता. स्वत मानता देखून आमी आयकता, नाजाल्यार आमी दुबावतलीं. वय काय ना? म्हणून आमी देवाक दुबावना जावपाक देवान सांगलां तें आमी आयकता, तेन्नाच आमी देवाक स्वत मानता. एक्शन इन कॉरस्पॉन्डन्स. हें इंग्लीश भाशेन उतर हांवें आयकलां, हांव तेजी खबर नको. कळ्ळें न्हू? हांव ही खबर जाणा स्वत मानता देवाक जाल्यार हांवें देवाक सांगलां तें आयकोंक जाय, तेन्नाच हांव देवाक परगटणी करूंक स्वत मानता देवाक. आनी दुसऱ्या उतरान तो सोर पदवेदार बाप. हांव स्वत मानता देवाच्यान सगळें येता. सर्वेस्वर म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना.
हांव स्वता म्हणटा ताका तेजें उतर हांव घेतां तें उतर घेवन हांव धाडोसपणान फुडें वेता ताका म्हणटा स्वता म्हणटा देवाक स्वर्ग आनी पृथ्वीचो तो रचणार ताणें रचली आख्खी सृश्टी तेज्या एका उतरान देव देवाचें उतर हे 11:3 म्हणटा आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडली स्वता म्हणटा देवाक कित्याक हे एविडन्स आसा ही गोवायकी आहा हे पुरावे आसा पवित्र पुस्तकार आसा काय ना हे पुरावे घेवन हांव देवाची पदवी उडकून घेता मानून घेता आनी देवा मुखार कालत्यापणान जिवंक रावता अशें येता ताका तो पदवेदार देव तो पदवेदार म्हजो बाप त्या बापाचो पूत हांव म्हणत तो पदवेदार बाप आनी त्या बापाचो पूत हांव म्हणटा म्हणून म्हणनाकात फरें काडचा म्हणून तस करून घेवन समजून म्हणत पळय देवाची पदवी तुमच्या भितर व्हांवतली एक जोरी भाशेन व्हांव व्हांव जिव्या उदका देंव देंव पवित्र आत्म्या ती पदवी तुमचे देंवन येतली त्या देवाच्या उतरान त्या पदवेदार बापाची जशें देव जिवितांत जेजूच्या जिवितांत व्हांवताली पदवी आनी तो उलयतालो तें सगळें घडटालें लाजार भायर सर लाजार भायर सरलो देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो देवान म्हणलें झाडां जावं झाडां जालीं देवान म्हणलें उदक समजीर मासळेन बरोवं समजिरान मासळी जाली आनी तूं हांव म्हणटा तें एकूय जायना सारकें पावस पडटा जाल्यार पयलीं म्हणटा आमी वय कितलो पावस सायबा बोगूस पावस रावय ना देवान त्या भाशेन म्हटलें तशें म्हटलें गो बाय देवान कितें म्हणलें आपणाक जाय तें उलयलें आनी आयज तुका आनी म्हाका देवान ही पदवी दिल्या हें शिकोवप दिलां आपणाक तुका कितें जाय तें देवाच्या उदरान आहा जाल्यार तें उलय आनी घडना जाल्यार पडय तेंच घडटलें प्रेज द लॉर्ड आमी जायते फावटी आमची गोवायकी दिता पावसा वयर आनी म्हाजी गोवायकी 2-3 फावटी थंय दिल्या हांव वास्कोसान म्हापशां वयतालो पावसाच्या दिसांनी मोटरसायकलीन वयतालो पावस पडटालो आनी अशें दिसतालें की भायर सरून घरा पावचो ना आनी घरा सर जाल्यार हांव तिका म्हापशां पावचो ना पूण भायर सरलो म्हणटच सरच्या आदींच हांव तिका मागणें करतालो बापाक उलो मारतालो बापाचे पुताचे पळय नवीन हांवें बापा तुका आर्गां दिता आनी हांव हिंगासान भायर सरतां की वाटेक म्हाका खंयचोच पावस हाडावचो ना पावस म्हाज्या फाटल्यान वो म्हाज्या फुडल्यान वयतलो पूण म्हाका सुरक्षीत वाट मेवतली आनी फॉरेस्ट हें घडटालें आनी घडलें एकूच फावटी न्हू 2-3 फावटी जायते फावटी म्हजी भयणी कोण तिका आसताली मामा सवकास वच आं म्हाका मातशें फील जातालें सवकास वच कित्याक म्हणटा म्हाका ही हांकां विस्वास ना देवाचेर अशें दिसतालें म्हाका पूण पोत्तून दिनाहलो आयज गोवायकी दिता हांवें कोणाक दिता जाल्यार भियो नाका बरे भशेन वच पावलो तूं घरा देवाक आर्गां दी सवकास वच म्हळ्यार कितें करप भिरांत घालप दुबाव घालप तेज्या मतीन तो ना तें बरेपणान सांगना पूण त्या उतराक जीव आहा कितें आहा टेक केअर आहा कितें आहा आनी तें उतर म्हाज्या भितर गेलें आतां हांव कॅर घेतां कितें जातालें काय आवय काडोक जालो दिश्पण ना टेक केअर जाता तें जावं देवाचें नांव व्हड जावं देव म्हज्या सांगाताक आहा म्हाका भिरांत ना हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक जेजू म्हाका सोक्ती दिता देव म्हाका सोक्ती दिता ही घोटाई आमी एकामेकाक दिवंक जाय भियो नाका देव तुज्या सांगाताक आहा गो वच मुखार पूण आमकां उतरां येयल्याच आमच्या हितून रोगतान सावन पयलीं ती येयल्या हांव मागण्यांक येयलां मागणें शिकलां मागणें शिकयतां पूण तुका दिता आसतना खंयचीं उतरां दिता भिरांती म्हणे कायटारपण रावोंक काय तुका सांगोंक ना तुवें सांगाताक देव आहा गो फॉरवर्ड गॉड इज वीथ यू
वच ते सांगता देव आसा भियो नाका. हें सांगचें बोल देख कितें म्हणटा आमी टेक केअर म्हणटा काय ना. बाबा बरे भाशेन आं, सुरक्षीत आं, काळजी घे आं. कसलीं उतरां हीं? भिरांत आमी ताका भिरांत घालिना, पूण आमच्या उतरांनी भिरांत आसा तीच उतरां तेज्या भितर वता आनी ताका तर मातशें कितें दिसलें ताका दुबाव येता. अरे रे 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 पयलींच जाल्लें सायन जालेली म्हाका. कितें जालेली? सायन जालोली. कसली सायन? एकूच सायन करात, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. तुज्या उतरांनी ह्या खुर्साचेर तूं सगलीं चिंतना तेजेर किळाय. त्या खुर्साचेर सगलीं तुजीं उतरां तेजेर किळाय. ह्या तुज्या पवित्र आत्म्याचेर, ह्या पवित्र आत्म्याचेर तुजें पेज सगलो त्या खुर्साचेर किळाय. हो तो खुरीस. वसात मुखार देवाचें नांव घेवन. डोंट वरी, भियो नाकात. देव तुज्या सांगाताक आहा. हें बरयलें उतर आहा काय ना. आनी बागेंत पावलो नव्या कोरांनूय सांगता हांव कितेंय करूंक शकता, कित्याक देव म्हाका सोक्ती दिवंक म्हजो जेजू म्हज्या सांगाताक आहा. जेन्ना बापाचें म्हणटा बाबान म्हाका रुचलो, पुताचें म्हणटा जेजून म्हाका सोडयलो, पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन म्हणटा, तो म्हाका चलयता सुरक्षीत. कोण चलयता आमकां? आमची उतरां काय देवाची बासावणी? देवाचे बासावणेन आमी वचोंक. ती बासावणी आमकां घोटायेन बुत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येयलें आमच्या बापाचें मागणें येयलां लागीं तुमकां? समजणी मेवल्या? बाय मेवल्या गो? रागान पळयता मुगो तूं? ना मुगो आतां मोगान सारकें आसलें. तूं अशें आसता तेन्ना इतलें सोबीत दिसता की फुड्यांतूच आसा कशें दिसता म्हाका. इतलें सारकें वळखीचें हांवें तुका आयजूच वळखता, हेज्या पयलीं वळखता म्हाका उडास ना. येयला तूं पयलें हिंगा? पूण तितली वडोवक फुड्यान इतलें येवंक ना. पयस आसतालें थिंगा खंय बसतालें आसतालें हिंगा बसून. हेका म्हण कितें जालां, चड बायलो मुगो चड चेडवां सगलीं मिक्स जाता, कांयच उगडास उरना. तरी बरो बायलेक विसरना म्हणून. थँक्यू जेजूस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जेजूस. आमच्या बाबाचें मागणें कशे भाशेन आमी करचें जेजून सांगलां. थोडी समजणी मोकळे नासली त्या जेजूच्या उतरा वरवीं हांवें तुमकां दिया. आनी हेज्यावन बरी तुमच्यांनी सोदून काडूंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां सगल्यांक एके एकल्याक एके एके भाशेन शिकयता. समजा तुमी पवित्र भिकारी करिना आमकां. भीक मागनाकात. देवाचीं भुरगीं जावन, देवाचे पूत व धुवो जावन, देवाच्या राज्याचें देणें आमचें करून जेजून आमकां शिकयलां. देवाचें राज आमचें करूंक, देवाची खुशी तुवें हांवें वळखूंक. देवान आपल्या पुता वरवीं, जेजू वरवीं ती पदवी आमकां दिल्या. आनी ती उतरां. पयलें उतर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. जेन्ना आमचे तावण्यो येता जाल्यार आमी उजार करूंक आमच्या बापाचें, पण देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें उगडास करूंक. सैतानाक कसो हारोवंक जाता. दुसरी तावणी मागण्याची. माट्टा आनी मारी. माट्टा म्हणूंक लागलें, मारी मारली, सोमया तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पूण जेजून सांगलें, जो कोण म्हजेर स्वत मानता तो मेलोय जाल्यार तो आसतलो. आनी जायते भाशेन समजयले, पुरावे दिल्या उपरांत त्या फोंडाशी गेलो तेन्ना माट्टा म्हणलें, सोमया ताका 4 दीस जाले, घाण मात्तली आतां. आनी ताणें सांगलें, तूं म्हजेर विस्वास दवरशी जाल्यार, तुका भावार्थना देवाचेर विस्वास दवरशी जाल्यार कितें म्हटलें? देवाची मोहिमा पळयतली. आनी ताणें म्हणलें, वय खरोच तूं जिवो पूत देवत. कितें म्हटलें तें ठीक आसा जेजूची तुस्त केली.
जॉन 11:25 वाच गो बाई. जॉन 11:25 पळय कितें सांगलां तें. जेजून तिका परतिपाळ केलो. प्रेज गॉड. पुनर्जिवनपण हां. आनी जिवीत हांवूच. हां मागीर जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात, हां पळय कितें म्हटलां. जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात, भावार्थ राव तिगात राव मातशें थांबयता तुका सॉरी. भावार्थ हो भावार्थ जावन आसा एक गूण देवाचो. तो गूण तुज्या आनी म्हाज्या भितर सरप जाल्यार देव एंटर जाता आमच्या सगल्या जिवितांत, आमच्या ओत्मीक वाठारांत फकत भावार्थान. तूं वाच भावार्थ. जेजून तिका परतिपाळ केलो. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. हां जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं मेलीं जाल्यार जिवी आसतलीं. आसा तुमकां भावार्थ. खंयच्या मेल्ल्यांक उडास कोत्ता तूं आतां. ह्या फोंडान गेले तांकां काय संवसारान आहा तांकां. आयज आमकां सांगता. तो तेन्ना मारीक आनी माट्टाक सांगतालो आनी ती वावड दवरता जाल्यार त्या लाजराक तेणें जिवंत केलो. मागीर वाच. आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं सासणाक मरची नात. हो भावार्थ रा मातशें राव. कितें म्हटलां. जी कोण जिवी आसात. जिवी आसात. जिवी म्हळ्यार कितें. कशी जिवी आसात म्हणचे पुस्तक कितें सांगता. जी कोणाक म्हजी उतरां मेवल्या, जी कोण उतरान जियेतात त्या उतराक जीव आसा आनी ती मेली जाल्यार तें उतर ताच्या ओतम्यान आसा तें मरचें ना. जिवंत 80 वर्सां 16-20 वर्स 3.5 वर्स कितें सांगता. जिवणाक म्हजी उतरां मेवल्या ताका ओत्मो मेवला. ओत्मो केन्ना मरना. मरता ओत्मो ना. आनी तांकां जिवीत मेवला. कित्यान मेवलें तें फकत उतरान. हिंगा जेजू सांगता. आमी आयकता जायते फावटी पूण ते पुरावे आमी कोसाक लायना. आयज हांव कोणाच्या उतरान जियेता तेजें उतर म्हाका मेवलां देखून हांव जितो आसा. हांव केन्ना की मरून म्हाज्या हाडान जावन उडास येवन आसतना म्हाजे फॅमिलीक म्हाज्या बायलेक म्हाज्या भुरग्यांक उडास आसचो नासलो. हें गॅरंटी विसरतली आसली म्हाका. पूण आयज त्या उतराक लागून ती म्हाका वळखतात. म्हाजी फामील म्हाका वळखतात. आयज तुमी म्हाका वळखोंक पावल्यात कित्याक लागून. त्या उतराक लागून. तें उतर म्हाका मेवलें देखून त्या उतरान हांव जिवो आसा. वाच. आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं सासणाक मरची नात. प्रेज गॉड. हो भावार्थ आसा मू तुका. आतां हितून हांव कितें शिकयता. सासणाक मोच्ची ना. ओत्मो केन्नाच मरचो ना. तो एवरलास्टींग लायफ. आनी तें लायफ केन्ना मेळटा. तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आनी तुवें धाडला त्या जेजू क्रिस्ताक हांव वळखोन घेता जाल्यार. देवान म्हाजो इतलो मोग केलो आनी म्हाज्या मोगा पासत आपल्या पुताक मरोंक दिलो. तेज्या मरणा वरवीं म्हाका जिवो दवरलो. हें एवरलास्टींग लायफ. त्या जेजू वरवीं म्हाका जिवीत मेळ्ळी. हे पुरावे जेन्ना हांव कलेक्ट करता तेन्ना एविडन्स जाता. तेन्ना म्हाका आदार मेळटा. तेन्ना म्हाका घोटाय मेळटा. तें देवाचें राज म्हजें करून घेवपाक. हालेलुया. समजलें तुमकां हें कितें तें. समजलें कितें तें. कित्याक लागून पावलीं हिंगा. कितें समजलें आमी. मागीर कितें समजलें. कोण ना. माना खूंय गेलेले. खूंय ना रे बाबा. आगो कितें हाडलां. कांय ना रे बाबा. लिपयलो. ते भाशेन लिपलें कितें तें तुमी आयकताले तें उतर. विसरलें. कितें आयकलेलें तुमी.
हां हां भावार्थ आयकलो आमी. भावार्थ कसो जिवन दवरता, भावार्थ खंय कितें जितें दवरता. म्हाजो आत्मो. कूडीक भावार्थ नाका, कूड एविडन्स घेयना भावार्थाची. म्हाजो आत्मो जितो जाल्यार म्हाजी कूड सुरक्षीत हालता चलता आनी आमी तें गायन करता. म्हाज्या हातांत आत्मो आसतना अशें कितें म्हणटाय न्हू. पुरो कळ्ळें मेवलें. कोण जीव दवरता. जीव म्हळ्यार कितें हालता, दाखयता हालता म्हणून हेका जीव आहा वय काय ना. कित्याक हालता, जीव आहा. कोणें जीव दवरला, आत्म्यान. आत्मो कित्याक लागला, भावार्थाक. आतां ह्या हातीक पॅरलायज जाली, तेका जीव आहा, तो मेलो. कित्याक जीव ना. आतां पोत्तून तर हांव तेका भावार्थाचें उतर दिता. जेजून आरकारांक सोडवण दिली आनी हांव तर म्हणटा जेजून आरकारांक चलयले आनी हांव जर भावार्थ दवरता जेजून म्हाकाच चलयलो मत. जेजून आरकारांक म्हळ्यार तुजो हात सोड, हांव तो बरो जालो. तो तर हांव नियाळ करता, तो तर व्हिडियो हांव पळयतां जें काल कळ्ळां तें आयज आनी सोदां काल घडटलें. हालेलुया. जें काल जेजून केलेलें आहलें तें कालूच काबार जावंक ना. जेजू काल आसलो, जेजू आयज आसा आनी सोदां काल तोच, तो बदलचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हेका म्हणटा भावार्थाचें देणें. ते काल आयज आनी सोदां काल तोच फकत तुज्या आनी म्हाज्या भावार्थान, तुज्यान आनी म्हाज्यान तेका उजार करूंक जाता. जाता काय जायना, जाता. आनी तें मागणें निमाणें. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावंक. देवाक जाय सदांच स्वर्गीचें राज हें संवसारान केलोलें देव येवन करचो ना, तुवें हांवें करूंक जाय. देवान आमकां एविडन्स दिला, देवान आपलो पूत दिला, देवान आपलें उतर दिलां आनी त्या उतरा वरवीं आमकां पदवी दिल्या, अधिकार दिला. लूक 10:19 वाच. सगळ्या तावण्याचेर चलोवंक अधिकार दिला. पूण आमी ते तावण्याचेर चलना, आमी तावण्याच्या आमचेर वयर माथ्याक दोन वचून कोण बसल्या. एक काणी सांगता तुमकां म्हाजी राव, वयता वाच पयलें. पळयात, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. प्रेज गॉड. समजला तुवें आमकां अधिकार दिला म्हण जाणा. म्हणटरी आसा आमचो अधिकार घेयना. एक काणी सांगता आतां. एक जाणटी वस्तरी भाजी पालो घेवन चलोन रस्त्या वयल्यान वयताली, माथ्यार मारून पाटें. भाजी पाल्याचे पाट्यान मारता आसता न्हू. ते वटेन एक बैलांचो गाडो चलतालो. त्या गाडेकाराक दिश्टी पडली आनी ताका चुचुळे दिसले आनी ताणें सांगलें, आगे माय यो यो, हांव तुका गाडयेर बसून पावयतां. आनी ती चडली. तशी गेली आनी गाड्यार बसली. पूण माथ्या वयलें पाटें दवरूंक ना. तें पाटें माथ्यार दवरून बसली. आतां तेजें ओजें उणें जालें. ते भाशेन आमी काय, ते भाशेन आमी काय तें ओजें घेवनूच चलपाचीं. स्वरुपान विजू पांया तळा मस्तूंक आमकां देवान पदवी अधिकार दिला. त्या गाडेकारान व्हडा ताका अधिकार दिलो त्या पाट्या सकयल दवरून बसून सुसेगाद वचपाक. पूण अधिकार तेणें घेयलो, ओजें माथ्यारूच दवरलें. ते भाशेन आमचें ओजें आमी आमच्याच माथ्यार दवरता काय. तुका आनी एक विचारूं म्हाका, हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय. हांव खंयच्या अधिकारान जियेता पळय तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे घडणेचो उगडास येयलो. ही काणी आयकलेली, ही बरयलेली ना पवित्र पुस्तकाचेर, पूण एक उदाहरण कशें. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आतां म्हणटा आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. कितें म्हणलां? म्हणल्यार तुवें म्हणटा सगलीं आतां
सुसेगाद म्हणत हां. कितें मागलें बाय तुमी? दीस फोटोग्राफ. आमचे चालते जिविताना हांवूय तुमच्या बरोबर वांट्याक हांवूय मागता. पूण म्हाजें मागणें बरें तुमी लोक आसतना हांव सांगलें बरें तुमकां फोटी सांगता जाल्यार तुमी फोट कशें म्हूण ती आयकात. पूण म्हाजें मागणें म्हाजी बायल आनी म्हाजें चेडूं जाणा. ही उतरां उजार कोत्ता आनी हांव करूंक कॉमेस केलो जाल्यार ती उतरां एक वर लागता काबार करूंक. कितलो वर लागता? एक वर. कमी वगत येयल्यार हें आमच्या बापाचें मागणें काबार करूंक एक वर. पूण तें म्हाका कमी आनीक लांब वयता. आनी आमचो दिसफोटोग्राफ आयज आमकां दी. कितें मागलें? तुमी कितें मागलें? जें ती चालच्या जिवितान आहात तेंच सांगा. बदली नाकात. कित्याक लागून बदलली जाल्यार तुमकांच वायट आसा. तुमकांच चुकतली तुमी. सॉरी. थँक्यू जिजस. तुमकां समजणी मेवची ना. तुमचे चुकीची ओळख मेवची ना. तुमकां चुकीची ओळख जायी जाल्यार तुमच्या जिवितान कितें तुमचे कडेन घडटा कितें मड्या आहा तें तुमी उक्तें करूंक जाय. वय काय ना. तेन्ना आमची चुकी आमचे कडेन बोलूंक जाता. आमचो दिसफोटोग्राफ आयज आमकां दी म्हटलें आमी सगल्यांनी. हांवूय हा मागप तुमच्या. पूण एक एकल्याच्या मतीन एक एक वस्त आसता. हा काय ना. तुमी मागणें हें कोत्ता तेन्ना कित्याक म्हणून तें मागणें कोत्ता? कसलो दिसफोटोग्राफ मागता? कितें जाय तुमकां? जेजून सांगलां मागात दितलो, सोदात मेवतलें, दारार मारात उगडटलें. हितून आमची चूक ना. आमी मागोवंकूच जाय. दिसफोटोग्राफ आमकां जाय. पूण कितें मागलां तुवें म्हाका सांगशात? उलोवना तुमचे कडेन? उलोवचें ना तुमी? स्ट्रायक केलां? मागीर स्ट्रायक करूं ना उलया न्हू. कितें मागलां तुमी? तोच कितें तो जाणा तुमी? हांवें जेजून शिकयलां न्हू. मागोवंक शिकयलां न्हू. पूण जेजू कडेन चलना तुमी? जेजून शिकोवंक ना तुमकां? कितें शिकयलेलें? माथ्याचो शिवर्तमान 4:20 वड वाचात. आमी विटनस घेवया, एविडन्स घेवया आनी शिकोया. फुडले पावटी तरी शिकात. नालिका शिकलीं, घरा गेलीं, विसरलीं. तेंच आमचो दिसफोटोग्राफ आयज आमकां दी, आमचो आयज आमकां दी. आनी देव म्हणटा पुता तुये तुका दिलेलें आसा तूं घेयना जाल्यार हांव गुन्यांवकारी न्हू. देव गुन्यांवकारी? पूण आमी देवा गुन्यांवकारी. कितलें मागणें केलें देव म्हाजें मागणें आयकना म्हणटा आमी. तर हें म्हणना जावपाक एविडन्स घेयात. वाच. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. मागीर पूण ताणें असो परतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, वाच वाच. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या थोंडांतलें भायर सोडटा त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आतां तरी समजणी मेवल्या? आमचो दिसफोटोग्राफ आयज आमकां दी. आमच्या चिंतनांनी आमी कितें मागलां? म्हाका बरें काम जाय, म्हाका बरें जेवण खाण जाय, म्हाका बरें न्हेसोण जाय, म्हाका बरें कितें वस्तू जायो आनी ह्यो सगल्यो संवसाराच्यो. पूण आमी ह्यो वस्तू सगल्यो कोणाक तें पयले हाडून? आमचो दिसफोटोग्राफ जेजून शिकयला मागोवंक, तेका तें पयल्यात. पूण जेजू आमकां पोतून एविडन्स करून सांगता पळयाय त्या फुलांचेर नदर माराय. ती फुलां सूत काडिना वो कांय करिना पूण तांकां देव न्हेटयता. कशे भाशेन ती सोलोमोन देखून एक राजा आसलो, तो देखून ते भाशेन न्हेसोंक ना.
कावड्यांचेर वो सुकण्याचेर नदर मारात, ते शेतार वयना वो ती कोडे बोरिना, तरी देव तांकां पोसता. त्याच्या वून कितलीं उंच मोलाची तुमी देवाचीं भुरगीं न्हू गाय. जाल्यार कित्याक तुमकां हो संवसाराचो हुस्को, जेवणा हाणाचो, आयज कितें खातली, फाल्यां कितें कोत्तली, वो कितें न्हेसतली, हेजो कित्याक तुमकां हुस्को. तो दीस येता तेन्ना तो हुस्को काडटलो. आनी ताका लागून जेजू हिंगा आमकां शिकोवन दिता. तो सांगता पवित्र पुस्तकार बरयलां तें शिकात. आमचो दिसपडो ग्रास कितें तो. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. मनीस उंड्यात वरवीं न्हय. तुजे शीतकोडयेन चिकन मटनान जेवणा काळान मनशाक जिवीत ना. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरला त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. कितें भायर सरता तोंडांतल्यान? कसलें उतर? खंयचें उतर देवाचें? तुज्या भावार्थाचें. भावार्था वरवीं तुज्या जिवितान घडलें. उंड्या वरवीं न्हय. तुका जिवीत तुज्या भावार्थान मेवलें. तुका बरेंपण तुज्या भावार्थान मेवलें. तुजी गिरेस्तकाय तुका भावार्थान मेवली. तुजे अडचणी पयस जाल्यो तुज्या भावार्थान जाल्यो. हेणें आनी तेणें येवन करूंक ना, हेणें तेणें आमकां दिवंक ना, पूण आमचो देव आमच्या सांगाताक रावलो आनी देवान सांगलें तुज्या भावार्थान हांव तुज्या सांगाताक आसा. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी. आमचो भावार्थ आमकां जावो. हो दिसपडो ग्रास आमच्या भावार्था वरवीं वाडोन वेता. वाडात आनी चोळात. हो देवाचो आशिर्वाद. म्हूण आहा भावार्थ काय उतराचेर. हें उतर कोणाचें तें? हें आमी घेवंक आमकां गरज आसा. आमच्या भावार्थान जिवंक. हें जेजू सांगता. उड्याच वरवीं न्हय. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तुवें हें आतां तपासून पळोवंक जाय कितें भायर सरलां म्हाज्या तोंडांतल्यान. पवित्र पुस्तकावयलीं उतरां काय म्हाज्या शेपाय शेमान एकठांय केलेलीं ती नोटां कागदाचीं तीं उतरां. तेकाच दिलें सगलें. तेकाच गिरेस्त केलो. तोच बरो जियेलो. हांव लाचार जालो अशें म्हटलें काय? आनी हितून म्हाका जिवीत मेवलें काय? जेजू शिकयता देवाच्या उतरान म्हज्या उतरान तुमकां जिवीत मेवलां. आमकां कितें जाय काय? सगळ्यांत व्हडली गिरेस्त काय कितें काय? आमची भलायकी. देवाच्या उतराची. देवाच्या उतरान भलायकी आसा. जिवीत आनी भलायकी मेवली म्हणटा तो. म्हणजें पुस्तक 4:22 वड कितें म्हणटा पळय. थँक्यू जिजस. कित्याक जांकां तीं मेळटात तांकां तीं जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी. प्रेज गॉड. कितें मेवता? जिवीत आनी भलायकी आख्ख्या जिविताक तुज्या मनशा कुळाक. ही देवाच्या उतरान आसा. आनी हो दिसपडो ग्रास म्हळ्यार देवाचें उतर दिसाच्या दिसाक शिकोवंक आनी तें मेडिटेशन करूंक. एक दिसाक तरी आमी एक पॅराग्राफ तरी तो वाचूंक जाय, वो आयकोंक जाय, वो आमी नियाळ. आतां आमकां इतलें फुड्यान जालां की आमच्या टिवीचेर आमच्या मोबायलाचेर कितें ना कितें देवाचें उतर आहाच आहा. आहा काय ना? आमी पळयता काय? आमी आयकता काय? आनी आयकलें जाल्यार आमी तें समजता काय? पयली गरज तेजी समजीकाय काडपाक. पयली गरज तो गूट आमी समजून घेवपाक. आनी जायना जाल्यार आमी कोणा कडेन विचारपाक बाबा तेजी समजणी कितें, कशी ती समजणी बाय म्हाका दाखय गो. कितें तें म्हाका समजोंक ना. तेजी समजणी काडपाक आमकां एकदम गरज. आनी तो जावन आसा आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. कितें म्हटलां? आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. इंग्लिशीन म्हणून गीव अस डेली ब्रेड म्हणटा न्हू.
इंग्लिशीन म्हणटाय न्हू, गिव अस डेली ब्रेड. आनी इजी, म्हणपाकूय सोंपें आनी चिंतपाकूय सोंपें. चिंतून सांगला न्हू डेली ब्रेड दी म्हणून. तो हाल्ल्यार पोट भरता न्हू, हाल्ल्यार खुशाल जाता न्हू. पूण पोन्न्या कोरोरांक इज्रायल पोरजेक देवान इजिप्तांतली भायर काडली आनी होरांतल्यान चलोवंक लागलो. ते कोण 11 दिसांचें जेवण आसलें, कित्याक 11 दिसांची वाट आसलेली. तेज्यो भाकऱ्यो काबार जाल्यो, कितें जालें तें काबार जालें. आनी तें काबार जाल्या उपरांत ती शिजोवंक लागली, गुणगुणूंक लागली आनी म्हणूंक लागली मोइजेसाक, तुवें आमकां ह्या होरांत मारूंक हाडल्या. हिंगा उंडो ना, जेवण ना, उदक ना, कांय ना, कित्याक तुवें आमकां हाडली? आमी तिका बरें मांस खातालीं, तिका लुगार नासलो आमकां मरोन पुरूंक, देखून तुवें हिंगा हाडली आमकां मारून उडोवंक. आनी मोइजेस देवाक चेरशिणकून देवाक उलो मारलो आनी म्हटलें, हे पोरजेक हांवें जलोम दिला, ही म्हजी पोरजा काय तुजी पोरजा? आनी मातसो वेळ घेवन जायत जाय ती म्हाका दवरची ना, म्हाका फातरांनी जिवेशी मारतली. आनी देव मोइजेसाक सांगता, फाल्यां दीस उद्याच्या आदीं तांकां सांग तुमकां पोटभर खावंक मेवतलें. आनी तांकां माना दिता. आमी कांय नको माना घेता, हांवें पळोवंक ना, फकत तें बरयलां तें वाचलां तें आयकलां आनी तेजेर हांव नियाळ कोत्ता जायते फावटी. आनी त्या नियाळा आयज हो नियाळ म्हाका उगडास येयला. आनी ती माना ताका एक वावर, कसलोच वावर नासलो पोरजीक. तें कलेक्शन करपाक कांय नासलेलें, ताका शॉपां नासलोलीं, वो ताका आनी कांय नासलोलें. कितें घेवन हाडून खावपाक वो कितें दुसरें न्हेसोवंक कामरोंक करपाक. आनी असले पोरजेक देव त्या होरांतल्यान 40 वर्सां देखून चलोवन वचता. कितलीं वर्सां? 40 वर्सां देवाच्या उतरान तांकां पोसता, ताका न्हेसोवंक दिता, तें सांगाचें बोल्ली जाता, तेज्या पांयाचे मोचे एक तेडप ना, ते पांय वाडटा तशे ते मोचे वाडटा. त्या मोच्यांक कांय जायना, ते जोरोय ना. भुरगीं ल्हान जाल्यार तीं व्हडलीं जाता, तरूय सगळें तांकां जाय तें आहा पळय तशें आगाक तेंचें आसता. आमी पळोवंक ना. हो भावार्थ म्हाजो. ताका 40 वर्सां देवान तांकां पोसलीं. आनी तांकां एक भासावणीय केली. आयच्या दिसाक जाय तितलेंच पोटभर खावपाक पुंजायात, फाल्यांच्या दिसाक दवरी नाकात. कित्याक म्हटलें? जाय तितलेंच एकठांय करात, खायात, पूण तें फाल्यांच्या दिसाक दवरी नाकात. पूण आमच्या मनशाची आस भागता. आमकां तें कितें बरें लागत जाल्यार, रुचीक लागत जाल्यार आमी इल्लेशें लोकांक दुसऱ्याक फटोवन पासून आमी दवरतात. ती मनशाची आशा. पूण देवाक तें नाका. तेका उपाशी मारून म्हाका दवरूंक. आनी ह्या कारणाक लागून तें देव दितालो आनी देवाक नाका आसली दुसऱ्याक उणें करून इणी सांबाळून दवरूंक. आनी तें फाल्यांक दवरीत जाल्यार तेका किडो पडटालो. तें बरयल्लें आसा. आयज आमी तो उगडास कोत्ता काय? किडो कोणाक पडटा तो आतां? आयदुऱ्यान किडो पडटा तो. कोणाक पडटा? आमच्या जिविताक पडटा. आमकां दुयेंस लागता, आमकां टेन्शन लागता, आमकां अस्कोताय येता, आमकां आनी कितें जाता, पूण आमी नको कित्याक जालां पळय तें. हो दिसपटो ग्रास. तुका उणो करून हांव म्हाजें बोत्तां, पूण बोल्ल्या उपरांत पिसता. म्हाजें जिवीतूच पिजून वयता. जाय ती गिरेजकाय जाता पूण शांती आसना. तेका लागून तशें तें सांबाळलें जाल्यार तेका किडो पडटालो. आनी देवान सांगलें आयच्याच दिसाचो हुस्को काडात. कितें काडात? आयच्या दिसा हुस्को काडात. आनी देव दिसाच्या दिसा जेवण दितालो. देवाचें गोर भरलेलें आसलें. देवाक तांकां उपाशी मारूंक ना, देवान तांकां उपाशी मारूंक ना. उदक नासलें
खोडपार दाडो मारूंक लायलो आनी खोडपाचें उदक दिली. आयज पर्यंत आमकां त्या उतरांचो वो त्या घोडण्याचो अनुभव ना. आमी रोखडींच म्हणटा कशें जातलें, काम ना, फाल्यां कितें म्हणटा काय ना. आमी बेकार जालीं, जोडकार आहा तो आमचो काबार जालो, आतां कोण पोसतलो. पूण पोसता कोण? देव. देवाचेर भावार्थ दवर, देवाक आर्गां दी, देवाची वाखाणणी कर, देवाची तुस्त कर, सगल्या वाट्यांनी देव तुका पळयतलो. आहा काय भावार्थ आमकां? म्हाका म्हणोंक सोंपें. ब्रदर तूं सांगता देवाचेर देवाचेर देवाचेर, पूण तेजी समजोणी वो तेजें उदाहरण करूंक कोण शिकयतलो म्हाका? कोण देव तो? कसो पावता तो? कसो दिसवडो ग्रास येतलो म्हाका? आनी ही आमच्या जिवितान आमी अनुभवतलीं जाल्यार आमकां जेजू शिकयता. कोण शिकयता? जेजू शिकयता. तो म्हणटा पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. तर तुका आनी म्हाका गरज पडटा कोणाची? पवित्र पुस्तकाची, देवाच्या उतराची भासावणी घेवंक, आनी ती भासावणी आमी आमच्या तोंडान दीस आनी रात उजार करूंक. पयली सुवातेर आमकां देव जोशुआ कडेन उलयलो आनी जोशुआक म्हटलें सुमुटचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं दी. आयज जोशुआक सांगलेलें, जोशुआक प्रवादी फुडारी म्हूण नेमलेलो. आयज आमकां देवाची भुरगीं म्हणून नेमल्यात. जोशुआक तरी वावराडी नेमलेलो. कोण नेमलेलो? फुडारी, वावराडी. पूण आयज तुका आनी म्हाका देवाची आपणायलेलीं भुरगीं केलीं. तरी आसतना आहा काय देवाचें उतर आमच्या ओंठाचेर आनी जिबेचेर? आसा काय देवाची परगटणी? आसा काय एकामेकाक दिवपाक? जाणा काय आमी देव, ओ देव म्हज्या सांगात ताका आहा म्हजो जेजू, म्हजो देव, ओ म्हजो भाव आहा काय म्हाजे मतीन? हांव त्या कितें कोत्ता तें हांवें जेजूक केलें, तेणें म्हाका कितें केलां तें जेजूक केलें, येता काय मतीन चिंतना म्हजें? आसा काय उदाहरण म्हाका कडेन? हें गरजेचें. हें माथ्याच्या शिवर्तमानान जेजून शिकयलें. हांव भुकेलोलो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव तानेलोलो, तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव विंगडो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. आनी हें कोत्तेलीं मनशां, बऱ्या काळजाचीं, बऱ्या मोनाचीं मनशां केन्ना? आनी जायते फावटी आमी म्हणटा कोणाकूय, कोण म्हणटा तूं म्हाका देव कसो पावलो रे तेन्ना. केन्ना रे? तेका उगडास येवून आसना. कोणें पळय खऱ्या मोनान काळजान केलां तो. पूण देव जे गरजेच्या वेळार देव तेका दिता. आनी म्हाज्या जिवितान घडलें. आयज हांव जियेता जाल्यार त्या काळाच्या हितून हांव नोको जावन हांवें केलें आनी कितें कोत्ता तितलें. म्हाका कोणाचें सुत्रे पळोवंक जायनासलें, कोणाचें अपमान जालें म्हाजें सोंसूंक जायनासलें, कोण भुकेलो आहलो म्हाका पळोवंक जायनासलें, कोण बेकार आहलो म्हाज्यान पळोवंक जायनासलें. आनी म्हाका देवून उणें जावन हांव दुसऱ्या कडेन मागून तिसऱ्याक दितालो. कित्याक कोत्तालो हांव म्हूण देवान गूट म्हाज्या भितर घातलेलो आसलो. आनी जिवितान जियेता जियेता हांव व्हडलो जालो, दाणगो जालो. हें भुरगेपणासान कोत्तालो. काजार जालो, काजार जावनूय म्हाजे बायलेचे मरी म्हाका पळोवंक ना. तरी तेन्ना देखून करीत आसलो. म्हण एका दिसा म्हाज्या बायलेन म्हाका पळयलो आनी बायलेक पळयला म्हणून हांवें बायलेक सांगलें पळय हांवें तेका दिलां, तुवें पळयलां, पूण केन्ना पूण मागशी पोत्तून केन्नाच मागचें ना तूं. कित्याक तें देवान म्हाका कडेन दिलेलें तें तेजें आसलें देखून तो म्हाका मागोंक येयला ना. हांवें तेका दिलें. हांवें म्हाका देव दिता ही म्हजी चिंतना आनी केन्ना ना केन्ना खंयच्यान. पूण जेन्ना हांव केन्नाच तितून हें जावंक ना त्या काळार सदांच खुशालकायेन नेटान जियेलो. पूण म्हाज्या गर्भाक लागून म्हाज्या व्हडपणाक लागून हांव सकयल पडलो. म्हाका गर्व कसलें?
म्हाका एका मनशाची दुस्मानकाय जाली. म्हणजे गिरेस्तकायेचें गर्व न्हू म्हाका, गिरेस्तकाय वाटयत आसलो हांव. पूण जेन्ना मनशाची दुस्मानकाय जाली तें गर्व आयज पासून. रागान फारीक करूं नाकात सांगलां. आनी हांव रागान फारीक करूंक तयार जालो. आनी त्या रागाक लागून हांव पडलो, करप्ट जालो, दुस्मान जालो, टेन्शनान दुयेंस जालो, लाचार जालो, भलायकी ना जाली. पूण जें कितें हांवें आदीं पयलें केलोलें तेजें फळ देवान म्हाका आतां दिलें. ते भलायकी नासली ती भलायकी म्हाका देवान पोती दिली. गिरेस्तकाय काबार जाली ती गिरेस्तकाय देवान म्हाका पोती दिली. जें उणेपण नांव नासलें तें नांव म्हाका देवान पोत्तें दिलें. जें कितेंच म्हाका देवान दिनासतना दवरूंक ना. कित्याक लागून जें कितें आदी हांवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलोलें आयज म्हाका उडास येता परत परत. आनी गोंयकी हांव कोत्ता म्हजी. हांवें तें देवाक केलोलें. हांव नको आसलो. पूण केन्ना आतां कळलें जेन्ना देवान म्हाज्या काळजान आनी मनान घातलेलें परत केन्नाच मागो नाका. हांव मागो नासलो. पूण कोण दितलो म्हाका? देव. दियात आनी तुमकां देव दितलो. आनी आयज देवान म्हाका असो जाग्यार हाडलो, असो दिलें. आनी आयज पासून ईत आसा हांव नको कितलें आनी कशें पळय तें. जो लाचार जाल्लो मनीस वर्सान 10 रुपया नासता हिंगा थिंगा वचपाक, तसल्या मनशाक तर आयज मेय मोचे घालून गाडी घेवन भोंवंक दिलां जाल्यार हेज्या वरून व्हडलें देणें खंयचें आनीक? कसलें देवान देणें दिलें? खंयचो दिसपडो ग्रास दिलो? भावार्थाचो. म्हाजें जिवीत, म्हाजी चिंतनां, म्हाजीं उतरां, म्हाजे कन्यो फकत पवित्र पुस्तकान रिगलोल्यो आनी आयज पासून आसा. हांव वच कोता मनीस हांव पातोक कोन्ना म्हणना, चूक ना हांव चुकतां, जायत्यो चुकी कोत्ता. हांव बायलेक सांगता बाय हांव चुकोत आसता. पूण कितें करूं? पूण तरी आसतना देव म्हाका बक्षिता. कित्याक जेवन जालां बापा तेंकां देव म्हाज्या पातकाचेर नदर घालना, म्हाजे चुकीचेर नदर घालना. पूण देव म्हाजें कितें कोत्तलो त्या चिंतनाचेर नदर घालता. देखून तें आमी आमच्या जिवाच्या शिवर्तमान दुसऱ्या 25 वडीन वाचलां. ताका भितर म्हाज्या कितें आहा तें सगळें खबर आहा. ताका आदींच खबर आसलोली. आतांय ताका खबर आहा आनी सदांकाल तें खबर आसतली. ताका सांगची गरज ना म्हजी कथा कितें पळय ती. तो जाणा. कित्याक? तो म्हजो रुसणार, तो म्हजो सुरवंडार. आनी ताका लागून देव म्हणटा पेल्याक तुवें कितें केलां तें म्हाका केलां. कोणाक केलां? देवाक केलां. आयज हांव त्या भावाचें उदाहरण घेतालो. त्या भावाक कितें केलां जाल्यार तें देवाक केलां. ते भयणीक कितें केलां जाल्यार तें देवाक केलां. आनी हो जावन आसा आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी. आनी शीत कुडयेचो न्हू तो. तो देवाच्या उतरान जाणवायेचो आनी गिन्यानाचो. सोलोमोनान देवा कडेन जाणवाय आनी गिन्यान मागली. देवान इतलें सोलोमोनाक राजा केलो आनी जाल्यार म्हणलें सोलोमोन तुका कितें जायें? कित्याक जायती व्हडली संख्या 600,000 जाल्लेच येदे व्हडले फोर्जेचो राजा. आनी सोलोमोन म्हणलें सोमिया येदे व्हडले संख्येचो राजा म्हाज्या पांयच्या फुड्यान तुवें म्हाका केला. ह्या भुरगेपणार 32 वर्सां आसलेलीं. आनी ह्या भुरगेपणार म्हाका तुवें जागो राजा केला जाल्यार पोरजेक सांबाळूंक न्याय नीत करूंक म्हाका जाणवाय दी आनी गिन्यान दी. आमी कितें मागतात? कितें मागता? आवयस पयशे आसा कांयच जायना संवसारान. पयशे पयशे पयशे. पयलें सो देवाश्री जनताचें राज उरलेलें भरपूर तुका मेवतलें. पयलोच जेजूक मागात. पयलोच जेजूक मागत. जेजू तूं जाय म्हाका. आनी तो जेजू कोण? जेजू तुजें उतर जाय म्हाका. आमचो दिसपटो ग्रास जेजू देवाचें उतर. तुज्या उतराची समजिकाय, तुज्या उतराची जाणवाय, तुज्या उतराची ताकूत, तुज्या उतराचें बोड, तुवें केल्या त्यो कन्यो हांव करूंक ती काल्तिकाय ल्हानविकाय आनी एका उतरान पवित्र आत्म्याची फळांचें जिवीत म्हाका दी. कित्यान जिवंक? पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी जिवंक
जोण एकलें जिवीत मागात. हें देव जिवीत. बाप पूत पवित्र आत्मा पवित्र तितवी एक देव. ते एक देवाचें जिवीत आमकां देवान फ्री दवरलेलें आसा, पूण आमकां घेवंक कळना. आमी आजून मागता पवित्र आत्मो यो पवित्र आत्म्या, राव पवित्र आत्म्या, मेव पवित्र आत्म्या. पूण देव म्हणटा पवित्र आत्मा हांवें तुमकां दिलेलो आसा. तुमी स्विकार करना, तुमी ताका लुगारूच दिना. आनी एकदां टिकाणी सांगता. जाय तुमकां काणी उदाहरण दिवपाक लागून. एक राजा आसलो. कोण आसलो? राजा आसलो. आनी तो राजाक मोत्तलो म्हणून देवा ताका हुकूम दिलो. राजा चडशें कितें करता? कोणाच्या फुसाची येता? पोरजे पुसतात. टॅक्स कलेक्शन करून करून तेजे येतात. आनी अशें करून ताणें जायती गिरेस्तकाय केलेली, हिशोब ना पळय तितली. आनी तो मोत्तलो म्हूण सांगून ताका शितेमेन जालो. आनी तेणें आपल्या सगल्या मंत्र्यांक आपोवन हाडले आनी सांगलें, सगल्यांक अधिकाऱ्यांक आनी ताका आपोवन हाडलें आनी ताणें सांगलें म्हाका देवाचो एक हुकूम येयला, तूं मोत्तलो. आनी इतली गिरेस्तकाय आसा ही सगली ह्या म्हाज्या गांवची, म्हाजे पोरजेची. म्हाका ती कांय व्हरोंक मेळना. हांवें केलोली म्हाजें नांव वाडोवपाक, फडेगांठ आनी मजबूत राजा म्हूण दाखोवपाक. पूण आतां कित्याक उपकारो ना? उपकारता ती कित्याक उपकारो ना? तर तेणें चिंतलें आपणाक निमाणें साल्वसांव जाय. कितें जाय? शांती जाय. आतां रिणकारी जालो पोरजेचो, आतां रीण फारीक करूंक जाय. तर तेणें एक बुफे मांडली. कितें केलें? बुफे मांडली. आनीक ही बुफे हिंगासान 1 किलोमिटर व्हडली लांबयेक. रस्त्याचेर सोलो रस्त्यार लिंप करून कितें करून घालून तेणें सांग ऑर्डर दिली. आनी जें कितें आसा तितलेंय इल्लें 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 करून वांटून दवरली. लाखांनी तेणें स्टॉल केली. आनी सांगलें फाल्यां सकाळीं सगलीं हे बुफेक तयार जावचीं आनी जीं कोण त्या जाग्यार वचून रावता ती बुफे तेजी. ती तेका आनी कोणाक अधिकार ना, म्हाकाय अधिकार ना, राजाकूय. अशें सांगलें आमी रावतलीं. मागण्यांक खाल्या वयची, त्या जेवता खाल्या वयची. कित्याक बुफे फ्री मेवता, भांगार मेवता, तांबे मेवता, रुपे मेवता, दुडू मेवता. फकत वचपाक जाय. आमी हिंगासान काणकोणा देखून वयतलीं. प्रेज गॉड. आनी भशेन लोक भायर सरोन राजाचो त्या राज्यांत येयलो. आनी सकाळींसान लायन लागून लागून आहा तितले येद्या 1 किलोमिटराक 4 लायनी आहल्यो. 4य लायनी 4 किलोमिटर लोक एका घरान 4 जाणां, 4य जाणां एका घरान ती उबी आहा तिका. कित्याक 4 वस्तू मेवता न्हू, फ्री मेवता. आनी सगळीं थिंगासर रावलीं. एक धाकटो भुरगो, तो भुरगो आहलो. तें कोणाक विचारून कितें जालां, कित्याक हें अशें तशें. आनी त्या भुरग्याक सांगलें बाबा रातलान एक बुफे घे, तुका खबर नासली की नासली हय. आनी तो गेलो आनी वचोन थिंगा चलता. राजान ताका थिंगासान पळयलो, धाकलो भुरगो येता. आनी येता 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 चोयलो पळय जाल्यार सगल्यो वस्तू थिंगा दवरलेल्यो आसा. थोडे मोदें मोदें मातशे हलकोट आहल्यो ते कोणें दवरूंक ना. आनी ह्या भुरग्यानूय दवरूंक ना. चोयलो मुखार गेलो, चोयलो मुखार गेलो. आनी सगळे वाटेक चलोन चलोन मुखार वचोन तेणें राजाच्या हातीक घट धरलो. कितें केलें? राजाच्या हातीक घट धरलो. जाल्यार इतल्याय लोकांक भांगार रुपे कितें सांबाळलेलें हें जालोलें, पूण एक कोणाचें अधिकार उरलें? त्या भुरग्याच्या. कित्याक राजाची दौलत तेणें आपणाची केली. तुमी फकत दौलत तुमची केलोली, पूण तेणें राजाची दौलत केली आनी सगल्यांचो राजा तो जालो. तेच भाशेन देव बाप ही बुफी आमकां मांडलेली आसा. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर.
आनी आयज आमकां सांगता तुमकां जाय तें विचून काडात. आमी खंयची बुफे विचून काडटात काय? पेकोवण्यो, आशिर्वाद आनी कितें सगलें. पूण देवाचें उतर जेजू आमी तेज्या हातीक धरूंक सोदिना. जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आमी सोदिनात. जेजू म्हजो सोमी आनी दोनी, जेजू रोसणार सुरवंडार, जेजू म्हजो देव म्हणूंक आमचे कडेन जायना. आनी ही बुफे हिंगा सोंपना. राजा मोत्ता आनी मेल्या उपरांत तो राजा कितें? तूं आदी फुडेंच कितें म्हणटा? तूं नको आसना कितें उलयता. म्हाजी काणी ही घोडणी न्हू बरयलोली, ही काणी आमकां समजणी घेवपाक. आनी मेल्या उपरांत राजा आदी फुडें ताका सांगता म्हाका सगल्यांक काशावान दामता आतबंद करून. वय काय ना? आमकां मेल्या उपरांत आमचे हात बंद धरतात, जोडटात आनी काशावान दामतान वतात. वय काय ना? पूण राजान हुकूम घातलो म्हाजे हात बंद दवरी नाकात, म्हाजे हात काशावाच्या भायर दवरात. कित्याक? ही लोकांक हांव मॅसेज दिवपाक सोदतां. आयज आमकां मॅसेज, त्या भुरग्याक तो मॅसेज दिता, ताका तो सांगता हांव मेल्या उपरांत सगलें तुज्या हातां, पूण एक हुकूम दिता तुका, हांव मेल्या उपरांत म्हाजे हात भायर दवर, उदके दवर दोनूय सायडीक. आनी लोकांक कळोंक हांवें हाडूंक ना कांय, हांव आतां व्हरोना कांय. हें सगलें संवसारांतलें त्या संवसाराचें, आनी देवान दिल्लें देणें तें देवाचें. प्रेज द लॉर्ड. आयज ही मॅसेज आमकां, आमचो दिसपटो ग्रास. तुवें हाडूंक ना कांय, तूं वचचो ना कांय, तुका हुस्को कित्याक? जेजू इचात्ता, शिव वर्तमानान शिकयता. तर आयज आमकां हुस्को नासतना जियेता आमी, हुस्क्यान जियेता. जाल्यार कित्यान जियेता? संवसाराचे गिरेस्तकायेन. तें म्हटलां न्हू, दुडू दुडू दुडवांनी जिवंक सोदता. दुडवांनी जियेनाकात, देवाच्या उतरान जिवंक आशयात. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. मनीस उंड्याचो वरवीं न्हय, पूण देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर कितें म्हणटा? आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. मागीर कितें म्हणटा? नको तुमी आमचेर चुकलोल्यांक पयल्या उतरांत तुवें तूं बांदून घातला तुका. आतां यू बायंड युअर सेल्फ. हांवें म्हाकाच बांदून घातला. आनी हो बांदपास देवान देखून सोडपाक जायना. हें म्हजें उतर देवान देखून बोलूंक जायना. हांवें कमिटमेंट केला काय ना? हांव चुकलेल्याक बक्षिता. आतां हांव क्रूर, हांव रागिश्ट, हांव चुकलेल्याक बक्षिना. ताका जाय जाल्यार चूक मागून दी, हांव बक्षिता. म्हाज्या उतराचो कमिटमेंट म्हाका कडेन आहा काय? तर हांवें ताका बक्षुना, देव म्हाका बक्षितलो? देव म्हाका विचारचो ना? पुता म्हाज्यान कसो सोडूं येता तुका? तुवें कितें सांगलां? तूं बक्षिता म्हूण चुकलेल्याक. कमिटमेंट तुवें केला. वय काय ना? देखून जेजून त्या कुर्साचेर रावन म्हटलें, बापा तांकां बोगोस, ती नकळत कितें करता ती. तूं आनी हांव म्हणटा ताका बोगोस म्हणून? ताका आनी बोगसोवपाचें, ताका वचून घरा हाडपाचें? तूं जाणा जाण कितें केलें तें? म्हाजें घर काबार केलें. तुजें घर व्हडलें तुका, हय? म्हाजें नांव इबाड केलें, तुजें नांव व्हडलें तुका. पूण तुज्या घरा परस तुज्या नांवा परस व्हडचें नांव आसा, तें नांव जेजूचें. त्या मळवाकाराक दुसरें नांव ना. तुका आनी म्हाका सुटका दिवंक एकूच नांव आसा, तें जेजूचें नांव. आनी हो दिसपटो ग्रास
आयज आमकां ती आमच्या चुकलेल्यांक बोगशिता. जेन्ना आमी बोगशिता जेजूच्या नांवान बेश्टें बोगसणें जायना. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. जेन्ना म्हाज्या ओंठाच्या जिवेचेर जेजूचें नांव आसता तेन्नाच देव म्हाजें उतरां आयकता. देव म्हाजी मागणी आयकता. फकत एका उतराचेर नांव घेवन जेजूचें देखून आशिर्वाद सगलो जेजूच्या नांवान येता. मागणी सगळ्यां जेजूच्या नांवान निमाण्या वेळार कंप्लीट कोत्ता. इन द नेम ऑफ जेजस म्हणटा काय ना. हांव तुका बोगशितां जेजूच्या नांवान जालें बोगसणें. हांव तुका बेसांव दितां जेजूच्या नांवान पडलें तुजेर बेसांव. आनी हें जावन आसा आमचो दिसपटो ग्रास. तो जावन आसा एकूच नांव तें जेजूचें नांव. आनीक दुसरें नांव ना. तुका आनी म्हाका बेसांव मेळोंक, तुका आनी म्हाका सोडवण मेळोंक, तुका आनी म्हाका भलायकी मेळोंक. जे संवसाराचे वस्तू आहा पळय त्यो म्हाका आनी तुका मेळोंक तें एकूच नांव जेजूचें नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका. कित्यान पडोवंक दिवं नाका? कसल्यो तावण्यो येता आमचेर? आपसुवार्थीपण, ओडपण आमचें, गर्व आमचें. म्हाजें असलो कोण ना. ह्यो तावण्यो आमी पडूंक दिवं नाका. हें आमचें जेजून शिकयलोलें मागणें. म्हणल्यार पातकान पडोंक दिवना. आमची पातकां कितें जाणा तुमी? इजायास 59:13 खबर कोत्ता इतल्यान. आनी आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाका. पूण सोर वायटांतले आमकां निवार. 59:13 सर्वेस्पराचेर आमी कोलपल्ल्या. पयलीं कोलपल्या म्हणल्यार कितें? हां, आयकोंक ना. केल्लेच केलां. देव बापुलो मागता म्हाका, हांव जाप दिना. कोलपलां. हांव जाणा हरशीं पूण तरी हांव विसरलां. मागीर ताका सांडून गेल्ल्या. आमी ताका सोडलो, साडलो ताका. कोण रे देव? कोण रे तो देव? कोण रे पाय? ताका पाय म्हणपाचो. कोण रे पाय? म्हाज्या पांय कडेन बार आसा. हांव भीक मागोन हात मरे. म्हाजो पाय तोलो जातालो, पाय दिलो जाल्यार तो म्हाका दितलो आसलो मरे. म्हाका ग्रेस कोत्तालो मरे. देव म्हाजो मोगाळ पाय मरे. म्हजो पाय तो तुजो पाय. तुका दिता सगलें. उलयना म्हणना गो बाय. देव तुमकां दिता. देवान तुमचें बरें केलां. देव तुमचें आयकता. प्रेज गॉड. सॉरी, कोणाचें आयकता देव? तुमचें आयकता. मागीर ते फुडें वच. आमच्या देवाक आमी फाट केली. प्रेज गॉड. कितें केलें आमी? फाट केली. तो कोण म्हणून? हांव न्हू तो. बाबा तो मिना बेस. हांव न्हू तो. तो म्हणटा तुजे हांव न्हू तो. वास्को मामा हांव न्हू तो. हांव कोण तुजो? फाट केलें हांवें. कान ना म्हाका आयकोपाक देवाची. टायमूय ना म्हाका. मागीर आमचें उलोवप म्हणल्यार जबरदस्ती आनी फितुरी. आमचें उलोवप जबरदस्ती आनी फितुरी. दोळ्यांनी गुणगुणप सगळें. हें आमचें उलोवप. दुसऱ्याक राग येता पळय तसलो हांवूय शिजता, दुसऱ्याकूय शिजयता. कोता 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 करून कोतकोत्ता उदक. तसलें उलोवप आमचें. कसो कितें करून ताका तिडोवचो, कितें करून ताका राग हाडचो, असलें उलोवप. मागीर आमच्या काळजांत गळयता फकत फोटकिरी उतरां. कितें करूं जें न्हू आहलेलें वय. हांव ताका वडकोतना अशें म्हूण हांव ताका वडकोतां. हांव नकोच तेजी खबर पूण हांव तेजी खबर पेपर वाचतां. येस नो 30-40 100 नोटी
वाचीत आसा फटकिरी उतरां मागीर हीच ती आमची पातकां. कवल्या पातकां कितें ती बरे भशेन वाचात आनी शिकात. आमची पातकां खंयची म्हण नेणटा हें कोत्ता आमी तीं पातकांच, पूण ती संवसाराची कुडीची पातकां. ही ओतमीक पातकां, ओतम्यांक जाता ही पातकां, भितरलीं पातकां ही मनाची आनी चिंतनाची. आनी हेका लागून आमी देवातान पयस उत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. 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 बंद करूया. सॉरी. हालेलुया. बेगा बेगा भरूंक लागली. बेंद करूया म्हणटात. तयारी जाली घरा वचपाची. म्हाका हिंगासान वास्को पोवंक जावो, तरी म्हाका टायम आसा. तुमकां टायम ना? आयकोंक दिसता? समजता कितें? कितें शिकले आतां आमी? देवाक उलो मारूंक. म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो. जेजून शिकयलां. ह्या परी मागणें करात. ह्या परी देवाक उलो मारात. आमच्या बापाक. पूण तेजी समजूण घेयात, तो बाप आमचो कसो आनी केन्ना. पोन्न्या कोरांत कोणाकूच म्हणोंक मेळोंक ना आमच्या बापा. पूण नव्या कोरांत आमचें नशीब. आमी केन्ना एक पिक्चर पळयलें न्हू आमचें नशीब म्हणून. हांव तें पळयल्लें. व्हेरी गूड. ते भशेन हें पिक्चर आमचें नशीब. नव्या कोरांत पवित्र आत्मो आयज आमकां मेवता. हिब्रेवांची चीट 1:20. पयले वडीनसान वाच. हें आमचें नशीब. आमकां तें आमकां गिफ्ट देवाचो, फ्री गिफ्ट. पूण आमी ओडकोंक ना, आमी तो घेवंक ना. आमी धांवता रेस आजुनूय आमकां जैती वोन जाली पूण आमकां खबर ना. वाच. जायते पावटी आयकात. जायते पावटी. कितले पावटी? जायते पावटी. सगळीं म्हणत. जायते पावटी. व्हडल्यान म्हणत. जायते पावटी. एक आनी दोन पावटी न्हू. जायते म्हळ्यार कितले? खरोच जायते जायते जायते. धाकटुलो बूक. आनी तूं देवान भासावणी केल्यो, देव उलयलो 8,000 पावटी. कितले पावटी? 8,000 पावटी. आनी तरी हिंगासर म्हणटा जायते पावटी. हिंगा कावंट आनी हेका कावंट ना. कितले पावटी देव उलयला खबर ना. पूण जायते पावटी वाच. आनी आनी वेगवेगळे आनी वेगवेगळ्या तोरेन मागां आदी प्रवाद्या वरवीं प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. प्रेज गॉड. जाणात तुमी देव उलयलो. तुमी उलोवंक तयार आहा? तुमी आयकोंक तयार आहा? तुमी जाणा देव उलयता म्हणून? देव पुर्वजां कडेन उलयलो म्हणून जाणा? होय. आनी तरूय आतां ह्या आतांच्या काळार देव आमचे कडेन उलयता. आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. हिंगा सांगता. आदल्या काळार देव कसो उलयलो? देव आपलो आत्मो, पवित्र आत्मो तेजेर धाडटालो आनी सांगतालो म्हजे पोरजेक कडीत कोर, म्हजे पोरजेक कडय. आनी इजायास प्रवादी येयलो, जेरेमाय येयलो, हबाकूक येयलो, आमोस येयलो, जायते प्रवादी. पूण कोणेच आमच्या बापा म्हणूंक शिकोवंक ना. कोणाकूच ही मोठो ताकूत मेळोवंक ना. कोणूच देवाचो पूत जावंक ना. हालेलुया. सगळे प्रवादी जाले.
आनी प्रवाद्या वरवीं प्रवादी जावन देवाचे चाकर कशे ते जियेले. कशे जियेले? चाकर जियेले. देव सांगता तें करूंक. चाकरी तिणी बरे भशेन केली. पूण फुडें वाच. पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी त्या आमच्या काळार ह्या आमच्या काळार म्हणत सगली ह्या आमच्या काळार व्हडल्यान म्हणत ह्या आमच्या काळार आनी कान उदके करात. आतां ह्या आमच्या काळार कितें उलय. आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. कान आहा तुमकां? उदके आहा तुमचे कान? कितें उलयलो तो? आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. कितें उलयलो? कितें आयकलें तुमी? कितें उलयलो तो पूत तेजो? बापाची वळख दिली तेणें आमकां. कोण सांगलें? बापाची वळख दिली. आगो उलयलो म्हणल्यार कितें उलयलो तो? पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा तें आमकां शिकयलें. तें आमकडे उलयलें. मनीस उंड्यात वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं देव आमचे लागीं उलयलो. एक एक उतर देवाचें देव आमकोडे उलयलो ह्या आतांच्या काळार. पूण आमकां आजुनूय आयकोंक येना. आजुनूय कान उदके ना आमचे. ते 400 वर्तमान आमी आमचे करून घेवपाक. तो जेजूक आमी तेजे फाटल्या उदार जावपाक. तो जेजूचे सांदे आमी जावपाक. ते देवाचे पूत आनी दुवो आमी जावपाक आजुनूय आमी काडोवकान आसा. उजवाडाक येवंक ना. आजुनूय आमी मोनी आसात. तकली हालयतात. तोंड उदकें करिनात. तोंड उदकें केल्या शिवाय तुजो भावार्थ केन्नाच तुका वळखोंक मेवचो ना. तुज्या भावार्थाचें जिवीत फकत तुज्या आवाजांतल्यानूच तुका कळटलें. जेन्ना तूं उलयतलें तेन्ना तुजे जिवितान घडटलें. मनेपणान रावल्यार घडचें ना. देव म्हणूनूय देव सगल्यो भाशांचो मालीक. सगल्यो भासो देव जाणा. तूं आनी हांव कडेन 1 2 10 भाशो जाणा आसत. पूण देव आख्ख्या संवसाराच्यो भासो जाणा. खंयचेय भाशेन उलय. आनी ताका लागून मनशाक समजना ते भाशेन देव आमचे लागीं वो आमी देवा लागीं उलोवंक जाता. ती एक आमकां सर्टिफिकेट दिल्या. खंयची ती? विचित्र भाशेचें देणें. विचित्र भाशेचें देणें. जो मनीस विचित्र भाशेन उलयता तो भुरग्या भाशेन ती भुरगीं माई कडेन पांय कडेन उलयता. आनी माय आनी पळय वो कोण ती खुशाल जाता आनी हांसतात. पळय 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 ताका पळय ताका पळय ताका आनी ताका ती कोता तो कोत्ता. आनी तेच भाशेन देव आमकां सांगता जो कोण विचित्र भाशेन उलयता तो मनशा कडेन न्हय तो देवा कडेन उलयता. कोण उलयता? तर तुमकां देवा कडेन उलोवंक जाय जाल्यार सदां देवाक आर्गां दियात. देवाची वखाणणी करात. देवाची तुस्त करात. हालेलुया राबा शिराबा लाबा राबा बा बाबा करून देवाक उलो मारात. आनी ते म्हळ्यार म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो. हांव तूं नको तें गूट हांव तुका उदकें करतलो. म्हज्या भाव भयणांनी हांव सत तुमकां सांगता हें मागणें करून 1 म्हयनो भर तुमी परिक्षा करात. हांव जायते फावटी सांगता सकाळीं उठात 1 वर भर हालेलुयाचें मागणें करात. जरी तर तुमी बायलो कुजनान वचून काम करता जाल्यार आनी तें जायना जाल्यार डण 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 करून आयदनां धाडायत आनी म्हणल्यार टन 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 पूण आवाज काडात. ती आयदनां तुमच्या बरोबर सांगात दितली तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना तुका समजना ते भाशेन तो देवाक तूं आर्गां वाखाणणी करता देवाक सगली भाशा समजता. पूण तुजें चिंत ना ते भाशेक लावंक जाय. कितें जाय तें तुवें चिंतूंक उलोवंक जाय. देवा हांव वचकोत जालां म्हाका तुजी घोटाय जायी. देवा म्हाज्यान जायना म्हाका भलायकी ना म्हाका भलायकी जायी. ओ देवा म्हाका आनी कितें आसा वो हांव रिणान बुडलां म्हाका सुटका जायी.
आनी ते म्हणत आनी 1 वरभर सकाळीं उठून मागणें करत. 8 दिसांनी 15 दिसांनी ओ म्हयन्यान परिणाम पळयात. हें हबक्कूक 2:4 हें दर्शण बरोवन दवरात. सोंपेपणी तें कोणें वाचचे खातीर ते फोलयेर बरोवन काडात. म्हणल्यार म्हज्या काळजान तें बरोवन काडात. उलयत रावत हालेलुया रबा शिरबा रबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पूण तुजी मनाची चिंतना आनी काळजाचे हांवडे एक करात. 2 in 1. कितें म्हटलां? तुज्या मनाची चिंतना आनी काळजाचे हांवडे उल्हास ओतेम्याचे एक करात. आनी जेन्ना तुमी एक जाता तेन्ना देव बाब आशिर्वाद ओबेसांव आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळीं उबी रावया. थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. कोण शेवटाचे मागणें करूंक तयार आसा? एनीवन? कोणूय शेवटाचे मागणें करूंक तयार आसा? जाता कोणाक? उर्बा आहा? बाबा आयू जुलियस? येस बाबा माय कितें तेका? 1 minute. थँक्यू. सोगलीं ह्या बाब असो देवाक आर्गां दियात. तुमचे हात उबारून बाबा 1 मिनीट. सोगलीं देवाक तुमचे हात हातीर मारून तावयो पेटून ह्या बाब असो देवाक पयलो वार्गां दियात. कित्याक आयज हांव देखून म्हाज्या भयणांनी हांव तुमकां सांगता, हे दोशेर आहलोलो हांव इतलो ओगोत ह्या जाग्याचेर आनी हांव ह्या घरांत रावचो नासलो. पूण देवान ताका इतली बावडताची पदवी दिल्या आनी तो ह्या जाग्याचेर आसा आनी हांव स्वता मानता देवान ताका ओत्मीक दोळे दिल्या म्हूण. गडे तेजे कुडीचे व जिविताचे दोळे बंद आसा जायत, पूण ओत्मीक जिविताचे दोळे ओत्मीक जर उदके जाले हांव जरूर 100% सांगता तेजे कुडीचे दोळे उदके जाले. थँक्यू जीसस. आनी ते फकत ताल्लेले आसा तेज्या भावार्थाचेर. आयज पासून भावार्थ कितें पळय तो आमकां वळखोंक ना, आमी समजोंक ना, देखून आमच्या जिवितान कितें घडटा तें घडणी आमकां पळोवंक पावोंक ना. भावार्थ जावन आसा एक देवाची पदवी. देवूच आमच्या सांगाताक आनी देव जर म्हज्या सांगाताक आसा म्हाका भिरांत कसली. कोणाचें म्हाका कितें करी येता. जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदांकाळ तो तोच. तो केन्नाच बदलना. जरी तो केन्ना बदलना जाल्यार हांवें बदलोंक जाय ताका पळोवपाक. जेजू तुका पळोवपाक म्हाजे ओत्मीक दोळे उगडले. आयज म्हाजे कुडीचेय दोळे उगडल्या म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जेजस. थँक्यू जीसस. लेट्स कॅरी ऑन बाबा. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. मोगाळ बापा तुका आर्गां दिता, तुका दिन वाजता ह्या वेळा पासत, हे घोडये पासत, हो दीस, हो वेळ, ही घोडी तुवें आमकां तुज्या बरेपणान दयाळपणान फावो केली, तुज्या मोगान फावो केली. आनी आयज ह्या आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान आमकां खूब व्हडती मोलाची गिरेस्तकाय तुवें आमकां वांटली. देखून तुका आर्गां दिता. आनी ही आमच्या काळजान तुवें खोल खोल खोंचयल्या आनीक ही शिकवण आमी ताचेर अदीक आनी अदीक नियाळ करून ती शिकवण आमी आमच्या जिवितान पयलीं वेव्हारान घालून आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं दुसऱ्यांकूय पावयतली म्हणून आमी सोत मानता. आनी पावोवंक आमकां तुजी कृपा दयाळपण तुवें फावो केला म्हणून हें आमी सोत मानता. हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. सगळीं म्हणून सांग एक फावटी आमेन. आमेन.